बाबा हे आमच्या सोबीत बंगल्याचे इनॉग्रेशन करून तुवें कोण हांगा पयला? कोण येवचो ना, फकत बंगल्याचेर आशीर्वाद घालूंक फादर अरे येता. आणि ग्रेबिन कोण करतो चलो तू? रिबन कातरून ह्या बंगल्याचे इनॉग्रेशन करतली ती म्हजी गोरका. कोण? हा ओय तू सदांच म्हणटात न्हय, गोरकान म्हणजे घराची राणी म्हणून. जोडून हाडपाचें काम गोरकाराचें आणि गोर सांबाळपाचें काम गोरकानीचें न्हय माय. होय म्हज्या पुता, कारण एका गोरकानीच्या हातान आसता आपल्या घराची आणि गोरकाराची सुखाची चावी. तिका जाय जाल्यार तो गराबो सुखान बरो येता, ना जाल्यार तेच गराब्याचे निसंटोन करूया. रायट. त्रिशा म्हजी भयणी पळय, तू जावन आसा म्हजी एकटीच चापूरबाईची भयण. देखून हांव तुका सांगता, ह्या बंगल्याची दारां तुका 24 वरां उक्ती आसतली अशें हांव म्हणना. म्हजी गोरकान प्रिती म्हणटा. वय त्रिशा, म्हाका जाय आमी सगळीं मोगार आनी एकवटान रावलेली. उनी न्हय, प्रिती. प्रीती, या तुझ्या मोगाच्या आणि एकवटाच्या उतरापासून तुका चोट दिव बरें. इट्स ओके. चार्ल्स, हे तुझ्या बंगल्यान फकत तुझ्या भयणीक 24 वरां येवकार आसा, जाल्यार म्हाका एकूय वर ना. अरे बाबा, जितलो अधिकार म्हजे भयणीक आसा तितलोच अधिकार तुकाय आसा. कारण तू जावन आसा म्हजो एकटोच मोगाचो कुल्याद. होय, तशें जाल्यार हांव सदांच येतलो. गरज ना तुवें सदांच एकटो येवपाची. फकत त्रिशा सांगात घेतलो तू. शी हांवूच तो हांगा दोगांयकूय कित्याक पुढे वचून पळय ती. चार्ल्स, जायते फावटी तुका विचारूंक सोदी, तुका एकूय बरें चेडूं मेळोंक ना, हाचे लागीं काजार जावं. आनी हांवूय तुका तेच विचारूंक सोदी, हे आखे गोंयभर तुका एकूय बरो चेडो मेळ्ळो नासतो. हे तुजे भयणीक काजार करून मेवतालो, पूण ताका जाय तसलो ताणें सोदलो आनी म्हाका जाय तसली हांवें म्हजी गोरकान सोदली. बस काबार, प्रॉब्लेम काबार. तुमचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करा. सारखे तुझे ब्राडर बरी जाले हांव ताचे लागीं काजर जावन जरी तो ताचे लागीं आय मीन टू से ती दोगांय एकामेका लागीं काजर जालीं जाल्यार कितें जातलें असलें काय? हांव सांगू, सांग पळोवया. आयज पर्यंत ती दोगांय हनीमून करूंक पावचे ना. आयज पर्यंत ती झगडोकूच उरलेली आसली. माय आतां उगी रावत, ओपी फादर येता. फादर येता. ये फादर ये या फादर फादर. गुड मॉर्निंग. बरी आसा? एकदम बरी आसा. म्हाका येवंक उशीर जालो, बराचसो वेळ जालो. ये असो असो, नो प्रॉब्लेम. चलो. सोर पुतवेदार देव बाप, पूत आनी स्पिरीट सांत ह्या गोराचेर आनी ह्या गोरांत रावतेल्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. पुलीस कोणान चोर कोण? तू पुलीस आणि चोर कोण? चोर हांव साहेब. तू म्हाका हे सायडी ओडी ओडीत हुंय वता पुलीस स्टेशन ते सायडीन. पूण तू म्हाका एक सांग साहेबा, तू म्हाका कित्याक दोला? तू बाजरा लोकांचेर मोदे सिगार ओडटालो. कायद्यान बाजरा मोदे सिगार ओडूंक जायना आनी तू सिगार ओडटा ते धुराचेर लोकां नाका वचून लोक सारको फुगार जातालो. तेक लागून तुका धोला. मुडचे मुगले गोये मुज्यानी लोकांमध्ये बाजरा शिगार उडून जायना जायना मरे जायना. बरं तू म्हाका सांग, वय तिका गांठी घाण कोताय तेच्यान घाण करपा आता? वय तिका गांठी आपल्या गेल्या पायप सोडाय तेच्यान पायप सोडून जाता? तेका आमच्यानी काय म्हणून जायना. ते सिटीजन गोंयचे गांठी गोंयचे सिटीजन आम्ही हाय ते हाय म्हणून आम्ही हाय. आम तेंची हाटापलो हाय, ते आमची हाटापलो नाही. कास्ता मरे उजाडीनी जाल्यार म्हाका सांग, गोंया भाजी पालो कोण किता? गांठी इंकताय. रस्तो पोतपोतून हटाय कोण? ताली पण भायर काडपाक गांठी हटाय. गोंया व्हडले बंगले बिल्डिंगा कोण बांदताय? गोंयकार बांदताय. गोंयकारांगे पयशे पूण बांदीत कोण? घाटी बांधताय. वळवळे बंगले बांधितेन घाटी. आम्ही नगरेशन कोण असताना त्या बंगल्या हानिमून कोण गोंयताय? गाठी कोताय माझी. आम्ही त्यांची हाटापलो हाय, ते आमची हाटापलो नाही. ते आनी व्हड कित्याक करूंक जाय? हिंगा काबा करूया मरी. कॉम्प्रोमाइज करूंक जायना. कोण आम कॉम्प्रोमाइज ताका लागून ताका लागून कोणचुय ने बितो गलबोड सांगाल. काढ माथून येयली हांव. हे कितें? व्हडीच रुपय. व्हडीच रुपय. अरे तुय म्हाका टिप्स ले ओ पीक गायल्या. म्हाका एक सांगू, तुये म्हाका बाजरा कितू शिगार ओडटा समजला? एक शिगार ओडटा आसता. एक शिगरा कितू पडाय? 5 रुपये पडाय. मागीर जाल नाही ओडेस तुका ओडेच म्हाका. नाका
दोरी दोरी तू माका रिश्वत का आणि एक केस हात गेली मुझे आनी कैसे आणि एक केस हा तू हे कोणागे दोलो कोणाने एक सायकल चोल्या बारीक मेरे बारीक चलोयता तो मनीस मोठो जान गेस पाना सांग सायकल कित्या चोली सायकल मेरे बारीक सायकल कित्या चोली मातलो जुनी मातलो सांग सायकल कित्या चोली एक्चुअली मरी अय. हांव मोटर चोरूंक आलो मागीर चोर पानो म्हाक चलोवच्या कोणा हा त्याक लागून सायकल चोल्या अच्छा 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 आजच्या ड्रायव्हिंग वयता आ. बाकी चोय तू आ. मी पाक केलो तू घे एक मोटर मेट अच्छा. जाल्यार सगळी मोठ्या घराको आसता अच्छा पार्टनरशिप करया ओत तुका ओत म्हाका पार्टनरशिप होय, होय. अरे तुये तेच नाही कोणाचे तरी भर केला रे तेच नाही कोणाच्या आकांता वेळा तू पावाला रे तेच नाही तुये कोणाकूय भर केला रे सांग होय हांवें बोर केला आनी सदांच हांव बोर चिंतीता हुंय घेतो अरे हांवें बोर केला म्हूण ते पुलिसीचे होय अरे हांव जल्मा येत पासून चोरून लागोल पासून होय. तुमकां जिवीत तू बिझी दवरले मरे कित म्हूण रे अरे 10 दिवसांनी मुगेली केस पुलिस स्टेशनार आसता असो दा अरे होय तुमगे इन्स्पेक्टर ना होय कपूल हवालदार आई चोन चोन म्हाक दोन त्याक प्रमोशन मेळा तेज भाशेन तू म्हाक दोन प्रमोशन तुक मेळटोले अच्छा 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 तेच जाल्यार ही म्हाका तू बंडल सांगून तू सुडोन वचो सोदिता न्हू तुका दाखयता हांव यो पुलीस स्टेशनार तू कोण भितो खाता हांव यो 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 रे यो दिदी न यो हो म्हूण सांगिला उतर तू म्हाका पुलीस स्टेशनार या आमगे दिल्या प्रीती वेतांगो राव हं? सदांच इनकम्प्लीट तू जालें कितें आमचे रेस्पेर सावन आम्ही घरा वेताना पासून तू एकटोच वेतलो म्हाका इगोजीशीच दवरून सोच सांगो तुका सांग पळोवया त्या वेळार हांव मातशें चिंतनान पडलो होय आमचो हनीमून खूंय कोतलो कसो कोतलो मातशें चिंतनान पडलो गो हांव आता पुरो हनीमून चालो हनीमुनाची कोबरो पुरो आता ऑफिसान वेता तू टय मारूंक ना तुवें बॉस तू पिऊन न्हय सदांच टायम मारूंक विसरतात आतां तुका सोच सांगो सांग पळोवया हांव मुद्दम तो टायम मारिना हाचे कारण कित्याक म्हाका जाय हांव ऑफिसान वेता तेन्ना म्हजी गोरकान म्हजे वेंगेत आयलेली होय आनी हो जावन आसा बरो सय तुका म्हजे वेंगेत दवरून वेट टायमार पयले आतां म्हज्या गोरकांनी वेंगेत दवरून म्हाका कितलें बरें दिसता पळय तें हा? आनी हो जावन आसा बरो सय आतां आख्खो दीस भर ऑफिसान एकसूरपणान हांवें सारूंक जाय हे म्हजे गोरकांचे वेंगेत एक हा? सुरपणा म्हाका जाल्यार दिसना तूं म्हाका दुबावताय एक गोरकानीचो गोरकार पळोवंक इतलो सोबीत दिसता म्हणटच गोरकानीच्या मनान तुका येतलेच न्हय सारकें जाणाय जेन्ना आमी दोगांय मोगान आसली तेन्ना खंयचोय चेडो तुजे लागीं उलयलो वो आसलो पासून जाल्यार म्हजे मनात जाय ते दुबाव रिकताले आनी आयज तोच दुबाव तुज्या मनात जाला कितें बॉस म्हणटच हं? बॉसाक सेक्रेटरीचे रोल आसतले आनी बॉसाचे चडशे काम सेक्रेटरीचेच आसता न्हय जेरूल म्हजे सेक्रेटरी आसा ताका तुवें पळयला म्हाका कोण दाखयतलो फाल्यां तो जेरूल पळयतले आमगेर बारशे ताका पयलेच सांगता तुका ना बाय हांव मागीर ते आमगेर येवचे ना आरे पूण फाल्यां आमीच तांगेर वेतेली कित्याक फाल्यां ताचो बर्थडे हांव येवची ना आनी तुका सांगता तूंय वेचना ताच्या बद्याक आगो बाय हांव बॉस तूं मॅडम आमी तेच्या बर्थडेक वचोंकूच जाय कारण फाल्यां ताचो 50th बर्थडे 50th बर्थडे 50 वर्साचे तुजे सेक्रेटरी आता तुका गमल्या तुय म्हजे सेक्रेटरी कितले भुरगे पळय ते हा तुज्या मनातले तुका पयस जाल्या न्हय आय एम सॉरी डार्लिंग हांव ओके. चुकली आगो पळय तुजे लागीं उलयता म्हटल्यार कितलो टायम जालो पळय तो वेता हांव ऑफिसाक हा बरें तर बाय बरें गेलो आता तू गमल्या न्हय म्हजे सेक्रेटरी कितले भुरगे पळय ते आय एम सॉरी डार्लिंग हांव चुकली नो प्रॉब्लेम बाय डार्लिंग बाय बाय राव राव कितें जालें हें पळय तुज्या तोंडाक कितें लागलेलें आसा आई सायबा ते आनी खंयचे वेळा लागले गेला वचोंक ना हांगा या हांव काडटा मातशें काड आतां गेले हांगासर कितें लागना पळय कांयच ना चल वच तुजे स्वीट सेक्रेटरी तुका रावतले बाय डार्लिंग बाय बाय स्वीटार खरेंच म्हजे गोरकार असलो गोरकार मेळो एका चेडवाक नशीब आसूंक जाय
हेच घरान घेतलो. दार उक्तेच आसा भितर यो. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग. तू कोण? हांवें तुका वळखोंक ना. म्हजें नांव लुकास, सेल्समॅन हांव. मॅडम मिक्सर जाय? 3 जग 3 years वॉरंटी. घे न्हय मॅडम. नाका घे न्हय. 3 मिक्सर आसतात. तशें जाल्यार डिनर सेट घे. एक घेतल्यार एक फ्री. डिनर सेट. ओय, बरी क्वालिटीचे. गरम उदकान घाल, तोंड उदकान घाल, कांयच जायना. वयरतान काला उडय, फुटोना, अनब्रेकेबल. म्हज्या काजराक म्हाका डिनर सेट गिफ्ट पडलेले ते हांवें अजूनय उसार करूंक ना. मॅडम तू काजारी? पळोवपाक वर्सा तुका? ना मॅडम, तुका मान पयलें ल्हानूच आसतना काजार केल्लें आसतलें न्हय? ना 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 सारकी पिरायेरूच काजार जालेली हांव. ओय मॅडम, तू म्हाका पळोवन एकदम बरी दिसता. ब्युटिफूल. थँक्यू सो मच. बाय कोण आयला? गुड मॉर्निंग आंटी. गुड मॉर्निंग. तू कोण? म्हजें नांव लुकास, सेल्समॅन हांव. सेल्समॅन? लाग चोळोंक वासू म्हणून आसलो. कित्याक माय? बाय तू ताका ओळखून नको. हांव तुका सांगता रोस म्हणून. पूण आंटी हांव गोंयकार, फ्रॉम बिचोली, हाऊस नंबर 27. पुरो उरलेले एड्रेस आमकां तुजें कांयच नाका. लाग चोळोंक. एड्रेस आनी सांगता. लाग चोळोंक. पूण आंटी हांव गोंयकार. गोंयकार जावं कोण जावं लाग चोळोंक. माय तुवें ताका कित्याक धांवडायलो? बाय तू ताका ओळखून नको. ते दिसाची घराची सर्वे करतात आणि रातचे चोरूंक भोंवतात. पूण तो जावन आसा गोंयकार. सगळे गोंय रेप मर्डर करतात ते सगळे बायले मनीस न्हय बाय. पूण तो तशें कोत्तलो म्हणून तुका कशें गमलें? आणि तो तशें कोचो ना म्हणून तुका कशें गमले? हा आमी चोरूय तांकां पातयेक फावना. आमी तांकां लागीं धरूंक फावना आणि तूंय तांकां लागीं घेना काय? कोणाक लागीं आनी कोणाक पयस करूंक जाय ते तुवें म्हाका सांगची गरज ना. हे घर म्हजें म्हणटूच म्हाका जाय तशें जातलें. तुका जाय तशें न्हय. आंटी म्हाका सालो कर गे बाय म्हाका सालो कर गे प्लीज म्हाका अरे सालो तू कर कोण? म्हाका सालो कर अरे? आंटी म्हाका सालो बाय म्हाका सालो आंटी म्हाका सालो बाय म्हाका सालो अरे, आंटी सालो कर प्लीज गे. म्हाका सालो कर म्हाका सालो चल, कर वचोनी भितर प्लीज ली. प्लीज हुई हुई पूण बाय तो तूं ओगी राव. याच कारण भितर चल्ला तो. पूण बाय ते तुका पडोंक ना. हा? गोचेक सांबाळलेले कादार करूंकच जाय. वाचूंक ना तुवें बायबलान? वय पूण एक्सक्यूज मी, कोण? आताच एक भुरगो ह्या घरान भितर चल्ला न्हय? ना ना इन्स्पेक्टर हांगा कोणूच येवंक ना. येवंक ना? पूण तो ह्याच घरान भितर सरतना हांवें पळयला. न्हय साल्वादोर? ओय बाय Shut up. ना सर हांव तुजो पाय. सर म्हाका हवालदार मूल मार रे तुवें सालादोर मूल माल तेजी म्हाका राको पायन मूल माल दिसलो म्हाका. पळयात सर इचार जाता जाल्यार सोच सांगून पुलिशेक कादार करात. तुम्ही ताका कित्याक सोदतात आणि तो कोण? तो जावन आसा एक चोर. चोर? होय चोर. चोर? एक कस्तुरी बँकांतले 10,000 घेवन येताना तिच्या हातांतले तो घेवन धांवन आयला. आनी इतलेंच न्हय, जरी तो तुमच्या घरान आसरो दिला जाल्यार वेगळी सांगात, कारण वेळ नाका तुमच्या घरान तो चोरी करूंक. भितर आसा. भितर तुझ्या आसा. सुनेन ताका लिपयला. वय हवालदार हय सर कितें करता तूं? ना तू भितर गेला तो भितर आसा, कमान फस. आय सायबा बघूश बरो बरो काढतात चोर कितें तो? ओय सेंचुरी किंग ट्रेजेडी किंग मेलोडी किंग नाही ते भाशे चोरये किंग तो ओय आमची मुड्यारे पाकीट वाकुशी स्वता यो हांगाली कोण आसा? यो आनी यो बेगीन बस भायर यो यो लिपता हिंगा यो जरा सांग कितकेत रे म्हाका सांग तिचे गोला 10,000 वीर पडा रुपया मरे आसा. माग मिसावच्या जाय तुझे मीस आनी लादीन बारामूज भायर काडटा हांव. सांग 10,000 रुपया आसा. ओय 10,000 आते ते बायले गेले Come on, boss. बेगा संगे Come on. ती ओय 10,000 आहे सर काढ. 10,000 आहे सर मी तो गंदले सर गे 10,000 आहे सर ओय झाले झाले म्हाका सोच सांग तुवें ताच्या भितर कितें चल्लां. ते गेले ओय. भितरी काय ना सर काय ना आणि ऐकला? तिथे बोर मुंचे ऐकला न्हू? धावून येलो ते माग भितर लिपोलो कर दिलो आणि तुम्ही घरा काय ना काय ना काय ना काय ना काय ना काय विनाजीत, सर म्हजें नांव कितें? इन्स्पेक्टर विवेक ह्या आदी केन्नाय तरी दवरला तुका हांवें? एक आणि दोन पार्टी टोटल 13 पार्टी दोला 13 पार्टी आणि 7 पार्टी तुका येन मेळा तुका म्हाका धरू जायना म्हूण सोदून काडून जायना हय. म्हूण राव
म्हाका सोच सांग कितें सर? तुवें ताचे भितर कितें चल्लां काय ना रे सर काय ना आंटी काय ना काय ना काय ना कांयच चोरूंक ना तूं काय ना रे कांयच चोरूंक ना काय ना Sure. शिवर ना चोला 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 न्हू? चोला काड फास्ट ओय चोला आंटी बाय इचोय तुगे चार कांकणा इचोय चार कांकणा ओय चोय. विचारले काय? मेजाचे सांगले. ओय चार कांकणा आणि हा इचोय सरपडी ओय किती? मेजाचे ओय आणि हा ओय आणि इचोय मुदियो मेजाचे शायनिंगचा पाला बोल्यो ओय सर हय आणि काय ना शायनिंगचा पाला लागोल्यो दोड्याचे मारू लागोल्यो हय. वर्सां वयत मो लागोल्यो हा. गायलो दोन वर्स तू कावेन मोच्या घरात आसरो दिलो ओय. वेल्यान तुवेन मोचेच वांगार चल्ले दुसरे पावल वळखी बायल्या मनशांक चोडय पातली होय, होय, नाका होय. आनी चड करून सेल्समॅनाक कारण सेल्समॅनाच्यो केशी आमचे लागीं जायत्यो आसा ओनर सर ताका घेवन यो बरें फास्ट बरें बरें ताका चोरून पुलीस स्टेशन घेवन यो यो या मावंडे यो राव आंटी थँक्यू मुटा आ आंटी थँक्यू मुटा तुवें लायन दिली ही म्हाका भितो हा म्हण न्हू वय देव बरें करूं व्हड तोंड गेलें वय म्हणून कितें देव बरें कर तुका हांव देव बरें कर तुका चल या रे यो राव कितें तुझें नाव बेनेदित पय गोट्टा जाल्यार ह्यो चोऱ्यो करपाच्यो बंद कर ना जाल्यार हें तुजें नाव चेंज कर कित्या आयकोंक बरें दिसता एकदम बरें दिसता ओय देखून मायन बाय सोदून काड घायलो हुंय दे ओय. म्हाका ओय. ओय सांग एका चोराक बेनेदीत नांव सोपना कित्या कित्याक बेनेदीत नांवाचो आमचो पाप साहेब आसा सांगोत म्हाका जायना का ना सांग एक काम कर हं. मुकोडे चोरयो करपाचें बंद करून जावपाना हांव हा. ना म्हूण नांवूय चेंज करून जावपाना तुमको जात जाल्यार पाप साहेब चेंज करे यो लागून चलो म्हणची पड म्हाका आतां पयलें न्हय आ ओडूक पडूक ना तुवें ताका भितर घेतलो आनी ताणें तुजेच भांगर चोरले देखून तुका सांगता हांव गरज ना तुवेन म्हाका सांगपाची भांगार चोला ते तुजे न्हय मोचे ते मोचे पायन पायन म्हाका दिलेले शट अप सुनेक बोरें कितें सांगोत जाल्यार रोखडोच काळजाक लागता बूर आदी सुनानीकूय ते सासू मायची एकवटाची आसली मूर गोरन किजिल पासून तांचे जाल्यार गोरान तूं सांबाळी आपलो गूर आतां गोचे केस्तां वाऱ्यार पडटा देखून गोराक पडटा फूल आदी सोनानी आपले सासू मायक जेवण रांदून दिलेले आयते पूण आतांचे तोडे ते सुनानी घराचे दारूच लायले पोते तोडे सुनानी सासू मायक मारल्यो उजोर करून पांयाचे जोते थोड्यांनी घराचो विबाड केलो थोड्यांनी गोरूस केले रिते आदी गोरा बोगुशाल आसतालो मोगान बोवो सासू मायानीक सून आतां देखीक कितें सांगोत जाल्यार रोखडीच आंगार घालूंक येता ऊन आतांचे सुनाक लागून कितले सासू मायचे जावंक पावल्यात पूण कोणाचीच पर्वा करिना राणी म्हणटा कोणाचीच पर्वा करिना राणी म्हणटा सब इन्स्पेक्टर शर्मिला येस सर राती रेप जाला म्हूण त्या भुरग्याक धरून हाडलो ताचे ते तोंड उक्तें केलां येस सर हांवें ताका परत परत विचारलेलें पूण तो म्हणटा आपणें रेप करूंकूच ना म्हणून शर्मिला सोरो बाटलेन आसतना बाटली हालो ना पूण पितोस मनीस जाता हें जाणा तूं न्हय येस सर हेच पूण एका चोराच्या रिबिस्टाच्या तोंडांतलें स्वत भायर सोदतलें जाल्यार
ते तुज्या तोंडाचो न्हय पूण आतांचो लाटयेचो उपयोग करचो पडटा आनी तेन्नाच ताच्या तोंडांतलें सोत भायर सरता येस सर आय विल डू दॅट सर कितले वर्सां जाली तूं सब इन्स्पेक्टर जाला 10 वर्सां भरतली सर आनी 10 वर्सां पासून तूं सब इन्स्पेक्टर आसा प्रमोशन नाका तुका जाय सर जाय मागीर फटाफट 2-3 केसी सॉल्व कर बरो रिपोर्ट धाडटा तुजो वयर ओके थँक्यू सर आय विल डू दॅट सर बरें हांव आतां कोर्टान वचून येता हांव परत येता म्हणल्यार म्हाका तुजो पॉझिटिव्ह रिपोर्ट जाय हे रेप केशीर ओके येस सर या सर एक हांव PI जालें मागीर हांव DYSP SP एक्सेट्रा 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 पूण सद्याक हांवें आयच्या दिसा भितर ही केस सॉल्व करचीच पडटा आनी हांव तें करतलेंच हवलदार गोविंद त्या ऑफिसाक भायर धाड पळोवया राती न्हीद कशी पडली फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास हय तशें तर हांव विचारता त्या प्रश्नाचो जबाब तुवें म्हाका फर्स्ट क्लास दिवचो पडटलो दितलो बरें विचार विचार बरें आसा तुवें ते चलयेचो रेप केला हय अगो ना गो 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 कोणाक म्हणटा रे तूं सॉरी मॅडम हा मॅडम म्हण म्हाका परत विचारता तुवें ते चलयेचो रेप केला हय तू चोयलो कोता आसतना ना मागीर तू कितको कळ्ळें रेप केलो म्हणून अरे तेगेले हांवें रेजिस्टर कंप्लेंट केल्ली आसा तुजे वयर तुवें आपल्या चलयेचो रेप केला म्हणून चोय मॅडम हांव तुका स्वता आसता सांगता हांव आनी ते चेडू दोगांय मोगान आसले ते चेडू माय आहा पूण पांय ना वयर गेलो वयर गेलो मेलो 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 हांव आनी ते चेडू दोगांनी काजर जावपाक सोदताले ते चेडवा माय कितें सांगता पयलीं आपणाकडेन काजर जाव मागीर चेडवा कडेन जाव अशें जावपाक शकता हे जाणटे बायलो काजर जावपाचे आनी एक पायलटीच्यान 2 प्लॅन चलोवपाक जाता ना जायना तेका लागून ती म्हाका आयडियार केल्ली पयलीं रेप केलो म्हूण सांगपाचें मागीर काजर जावपाचें अशें हय हे तूं म्हाका सत सांगता फुडें जाल्यार ते चेडवा घेवन येता बरें आसा वच वच थँक्यू मॅडम काजरा सांगपा येता तुका हांव The case is ए आता किती हाडला एका हय हो एक बायले गेले 10,000 चोरून घेऊन धावून जालो एका सराने नी आईन तुला आय आणि सी सरान सांगितलं एक केस रजिस्टर करून सांगितलं तुका हय हय मागीर खंय आसा ते 10,000 10,000 सराक आहे सरा कडेन आसा तशें जाल्यार अशें कर कितें? हा गेले केस तूं हय. रेजिस्टर कर मरे तितले म्हणून सर हांव कलेक्टराच्या ऑफिसार वचून येता ना सरान तुका सांगितलं केस रजिस्टर कर म्हणून तू कर ना गो शाण्या हा? ही केस रेजिस्टर तू कर ना, हांव चोय रोखडीच केस. वचून येता चोय केस रजिस्टर तू कर चोय चोय हांव सांगताय तू केस रजिस्टर कर आनी वच गो म्हाका खंय केस रजिस्टर करून पडा म्हाका पयलीं सद्या बरोवपाक काणो तिसरे 3 पाट फेल जालो आगे म्हजे आतां कोण येस सर तुका बरोवच्या कोटा ओय कोटा एक काम कर सांग तुजे रिच हय तुवें तुजे केस करपाची हांवें बरोवपाची हय तूं बरोवच्या कोणा सर ओय वॉकल घाला करे सोरी मातशी इश्ट आलो ओके, तुजे ओके, रिच केस करपाची कळ्ळें न्हू हांवें बरोवपाची तूं सांगतलो हय हांव सांगता ओके सांग चोरा ना ना सरा सरा येस घालपा शिकायली सांग सरा सांग हांव नांव बरोय तुजें नाव बरोय तुझे बरयलें बरोयले म्हाका राव तुका म्हळ्या म्हाका आनी म्हाका म्हळ्या तुका समलो नाव म्हाका म्हळ्या न्हू म्हाका वय, वय. तें तुका आनी तुका म्हळ्या म्हाका आ तू कितें सांगो तें म्हाका म्हळ्यार तुका वय, वय. तुका म्हळ्यार म्हाका ओय कळसे कळ्ळे 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 सांग
माका इन्स्पेक्टर विवेकान 2014 धरलो. तायरू 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 ही चोरी हांवेन केल्या म्हणून हांव मानून घेता. तायरू 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 साइन मारी. फोन नंबर बरे 9850457395 चल सर चलो साता चोरा बर सर गरज पडजा तुका हांव फोन करून आपयतलो. बर सर येतो ना तू ये येवपाचें. तू फोन केला म्हणजे हांवें येवपाचें एक पेन घेवन ना. तू गेली चोरा. ती सारकी सोय जाली पुलीस स्टेशन चोरी. ए हे ओ आत चोरी टायमा पुलीस स्टेशन आणि हुई आते चोय ना हय न्हू? फोन कोत्री ओय, येवपाचें फोन कोत्री. येवपाचें ओके येवपाचें. ओके ओके हा? ओय गरज पड्या तुका हांव फोन करून आपयतलो. तू ये सापाट येवपा ओके रे हांव येता तू भिनाका सारको खुशाल जातलो. म्हाका केस रेजिस्टर करून कोट. हवालदार सर विनितेची केस रजिस्टर केल्या तुवें ओय सर फाल्यां ताका कोर्टान व्हरोंक जाय. ओय तेगे केस रजिस्टर केले आणि ते गारदाळाय आणि गरज पडता ताका फोन करून आपयत म्हणून सांगला. घरा धाडला ओय अरे रेडे हांवें तुका सांगलें ताका भितर उडय म्हणून घरा धाडला ओ. वच आनी ताका आपय चल फास्ट सर वचपा नाका. कित्याक? फोन नंबर गेला फोन करून आपयता. चल बेगा हा? चल फास्ट 9850280377. हॅलो बेनेडिक्ट तुका सरान जाती तू बेगीन पुलीस स्टेशनार आपयला. तू सरान आपयला पुलीस स्टेशनार. ओय अरे शी. अरे लिफ्ट मागोन रे कोणा कोणाची. ओय कितें खंय सर जीप घेवन ओरो यो. वच आनी घेवन यो राव पयलो म्हाका कापले रजिस्टर केला तो दाखय. वचय सर. सर सर हो कंप्लेंट कोणे रजिस्टर केला आई सर आहे. वेन? वेन बेनेडिक्टान ताका सांगलो मातशें बरोवन दी म्हणून. आयक रेडे तेणें कितें बरयलां तें कितें बरयलां. हांव ओय नांव बरय तुजें ओय 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 बरयलें न्हय ओय हांवें सांगलो तेका. म्हाका ओय हवालदार साल्वादोराक 10,014 इन्स्पेक्टर विवेकान दवरला. ओय ओय सारकें सारकें. हांव हवालदार साल्वादोर ही चोरी हांवें केल्या म्हणून हांव मानून घेता. हे कितें हें चलो तें कितें म्हाका बरोवचें कोणा न्हू. एक मातशें कंप्लेन बरोय म्हळ्यार म्हाका पटकून गेलो. अरे मोट्या एक चोर एक पुलिशेची कंप्लेन करून गेलो. संवसारांत तूं व्हडलें पातक म्हणटा तें जो मनीस म्हणटा आपल्याक कसलेंच पातक ना. तूं कोणाचो खून कोत्ता तोरूय वरान सांगता. तूं गडो नावे खून केला म्हाका कसलेंच पातक ना. तूं दुसऱ्याचें सोदता आनी वेल्यान सांगता. ताचे मेवलां देखून चोरला म्हाका कसलेंच पातक ना. तूं दुसऱ्याक नागोयता नागोन फोट सांगोन सोतली पळयता. गिरेज जावंक नागोयला म्हणटा म्हाका कसलेंच पातक ना. एका मनशा लागीं हुस्कोळ गिरेस्ताय आसली. आपूण मोत्तोकोच अनाथ भुरग्यांक दवरलेली. कोणूय कितें मागोंक आयल्या दिनासलो एक काडी पासून पडलेली. लोक ताका चामडा
हांव मोतोचो नाच भुरग्यांक दवरल्या म्हूण सांगता इतलो हांव बरो मनीस इतलें हांवें बरें करून तोरूय लोक हांव चामटो म्हणून म्हाका खेळटा बिगात्या मनशाचे सगले पयले आयकोन घेता आनीक एका दुकरा गायेची ताका काणी सांगता एक दीस तो दुकोर कून गायेचो विचार कोत्ता तो तुका बोरी कोत्ता म्हाका देखल्यारूच धांवडायता तूं तुजें दूद आनी मांस पूण मोजे जायते प्रात करून खाता तेन्ना गाय त्या दुकराक कसो जबाब दिता गाय दुकराक सांगता लोक म्हाका बोरी कोत्ता कित्याक हांव मोजें दूद दिता संवसारान जिवी आसतना तूं तुजें मांस दिता लोक जायते प्रात करून खाता पूण तूं मोतोकोच दिता जिवो आसतना कांयच दिना बिगराची काणी आयकोन त्या गिरेस मनशाच्या तोंडा चावी जाता उलोवंक उतर भायर सरोना जिवो आसतना दिवंक जाय मोतोच दिवून कसलोच ना उपाय त्या दुकरा भाशेन आपलो बेसायत म्हूण गिरेस मनशांची दुखना गाय दुकराची काणी तुमकांय गरजेची वळतता जिवो आसतना कोणाकूय आदार दियात इश्टा बऱ्या कोण्याचो इनाम संवसारानूय पूण स्वर्गान मेवता उपरांत मुनशी हांव चुकलो म्हूण आतां म्हाका दिसती पडटा उपरांत मुनशी हांव चुकलो म्हूण आतां म्हाका दिसती पडटा आयज ती म्हाका जाणटी आंटी मेळोन असल्यार पुरो मॅडम असल्यार पुरो मॅडमीक पयल्या त्या दिसाक तर हांवूच नको म्हाका कितें सांगला तें ओपूय हांवें तिका गिफ्ट हाडला अशी हांव तिका गिफ्ट दीत रावतलो आनी तिका मजा करतलो हांव जर ती काजारी म्हणून काजारी आनी आंकवार एक सेम व्हॅल्यू कोण तू आणि परत हांगासर आयला हांवें तुका सांगलेलें हांगासर येनाका म्हणून फोन करून पुलिस कापू नाका आंटी मॅडम ना कित्याक मॅडमीन आपयलो तुका ना तिणे आपोंक ना जाल्यार हांव तुमच्या वाटेर पासार जातालो म्हटल्यार तुमकां हालो करतलो आयज हालो म्हटला तितलोच पुरो फुडें केन्नाच येवचो ना लाग चलोंक हांगासरलो राव आंटी तुमचे भाशेन मनीस हांव कित्याक म्हाका हे पोरी सदांच वायट नदरेन हे संवसारान वायट करता ते मनीसूच जनवरां न्हय चल वासीबर हांगासरलो वेता आमकां तुजें कांयच नाका वच वेता मॅडमीक सांगा सेल्समॅन लुकास आयलो वच हांगासरलो हांवूच नको म्हजी सून ताका इतली लागीं कित्याक करता म्हणून पयलो आयलोलो गिराक घालून आनी आतां सांगता हालो म्हणून आयलोलो म्हणून हे फुडें कित्याक येतलो म्हणून हांवूच नको शी बाबा प्रीती प्रीती जालां कितें कोणाक तुका पळय आमी दोगां मिसाक वेता तेन्ना एकामेकाच्या खांदाक हात घालून मिसाक वेताली आनी मिसाक तांकां घरा येताना पुरयान एकामेकाच्या हाताक धरून घरा येताली पूण आयज तूं फुडें हांव फाटीं पळोवन कशें दिसतालें की आमी ट्रॅफिक रूल फॉलो करतात म्हणून कीप सेफ डिस्टन्स म्हणटा तो जालां कितें प्रीती प्रीती जालां कितें प्रीती जालां कितें म्हाका एक सांग कितें हे बंगल्याची राणी कोण तुझी माय ओय तुझी गोरकान पळय हो तुवें म्हजे लागीं प्रश्न केला तो आयज पयलो आनी निमणे पावटी फुडाराक हो प्रश्न तूं म्हजे लागीं केन्नाच करचें ना जाल्यार कित्याक कित्याक ह्या बोंगल्याची राणी जावन आसा एक वस्तोरी
आणि ती जावन आसा तुझी माय न्हय ना तू म्हजी मोगाची घरकान्न कारण हो बंगलो हांवें बांदला जाल्यार तुज्या मोगा पासत देवान म्हाका ह्या संवसारान धाडला जाल्यार तुज्या पासत आनी तुका धाडला जाल्यार म्हज्या पासत कांयच उणें जावंक दिवचो ना होय. तुका तू म्हाका फकत सांग तुका कसली वस्त जाय ती बोट दाखय आनी ती हाडून हांव तुज्या वेंगेन दवरतलो पूण एक चुकोन पासून तू म्हाका सोडून गेलें जाल्यार हांव एक पिसो कसो जावन हांगा ती तुका सोडूंक भोंवतलो आतां सांग जालां कितें जाणाय चार्ल्स काल एक सेल्समॅन आयलो मागीर बरो मनीस तो म्हाका मॅडम म्हणून साप करी फोर्स करी मिक्सर ना तो डिनर सेट घे म्हणून पूण हांवें घेवंक ना त्याच वेळा तुजी माय पावून चल्ली आनी तिणें ताका धांवडायलो उपरांत म्हजे थंय खूब भासाभास करूंक लागली पूण ओगीच रावली हांव कांयच म्हणोंक ना हांवें शाबास एकदम बरें केलें तुवें पूण फुडारा का ओगी रावची ना हे घराची राणी हांव म्हणटोच हे घर म्हाका चलोवंक जाय म्हाका मांदार करूंक जाय पूण आनी कांयच ना जोरूय अधिकार म्हाका आसा जाल्यार म्हजेर अधिकार चलोवंक हांव तिका दिवची ना प्रिती ती जावन आसा म्हजी माय जाणाव 9 म्हयने कुसव्यान सांबाळून जल्मान हाडलोलो तिणें तुका ते पासत तूं आनीक तुजी माय रावा त्या घरात हांव चल्ली म्हज्या मायच्या घरात प्रिती हांवूच नको तूं म्हाका कितें कर म्हणटा आनी कितें म्हाका सांगून करूंक फोर्स कोता पळय तें कांय सोजमना म्हाका तुजें जाल्यार आयक तुमचें पोरणें घर ना आसा कोणें बांदलेलें तें म्हज्या पांय म्हणजे तिच्या घरकारान न्हय होय तशें तर तिका सांग वच आनीक तिच्या घरकाराच्या घरांत राव म्हणून म्हाका नाका ती म्हज्या घरांत रावलेली प्रिती थोडे दीस उरले तिच्या ह्या संवसारान तशें तर ते थोडे दीस तूं काड तिच्या सांगाताक उपरांत म्हाका वरो गायल्यार चलो बरें तर हांव येता राव प्रिती सांग हांव वचो ओ तूं तिका धाडटा नाका बाय माय तू माय हे घर सोडून वचो ना काय तू राणी हे बोंगल्याची हांवूच येतो बाय पूण माय हांवें तुका वच पळोवंकूच ना आनीक वर्स रावन तरी तू म्हणटलो न्हय माय तू वच हे घर सोडून म्हजे घरकारीक नाका तुवें म्हज्या घरान अशें म्हणून बाबा म्हजे पुता हांवें भितर सगलें तुमचें आयकलां देखून तूं म्हाका घरांतली भायर सोडून वच म्हणच्या सादी हांवूच हे घर सोडून वेता बाबा कारण फाल्यां म्हाका कोणें उठलेलें नाका म्हाका पुतान भायलेचें आयकोन माय घरांतली भायर घातल्यो म्हणून पूण माय आसूं दे रे म्हजे पुता आसूं दे जायते घराब्यांनी हांवें पळयलां पूण बायलेचें आयकोन माय घरांतली भायर घालतात ती पूण अशें घडोवंक हांवें दिवंक ना अशें घडोवंक हांव दिवची ना हांव म्हजे कुशेन घरांतली भायर सोडून वेता जरी तर तुवें म्हाका भायर घातलेली जाल्यार फाल्यां सदांच आमचे मदें किचन जातलें आसलें आनीक सदांच आमी दुस्मानकायेन रावचे पडटले असले पूण आयज अशें घडचें ना हांव म्हजे खोशेन वेता बाय हांव हें घर सोडून वेता तुमी बरे भाशेन रावात म्हज्या पुताचो बरे भाशेन सांबाळ कर एकटोच म्हजो पूत तो तुज्या मोगा खातीर तो कितेंय करूंक तयार आसा म्हणून हाचो फायदो तूं चोळूय काडिनाका बाय चल हट हांव येता बाय हांव येता घरा बचवता घरान आसलेल्याचो बरो आसल्यार एक दुस्मान पासून तुझ्या लागी येना म्हूण
चार्ल्स चार्ल्स कितें जाला कित्याक उगीच आसाय जाणाय प्रिती थोडोच वेळ हांव उगीच रावन देवा लागीं कितें मागतालो तो कितें मागतालो हांव देवा लागीं मागतालो ज्या पूत आपल्या बायलांचे आयकोन माय पाय घरांतले भायर घालतात तांकां भुरगीं दी म्हणून कित्याक तांचेय पुतान तांचे बायलांचे आयकोन तांचे माय पाय घरांतली भायर घालतात ना तर आमी केन्नाच सुदरची चल म्हाका कॉफी घेवन ये आता पुढे मॅडम असल्यार पुरो ती जाण ती जोर रोड आसून असल्यार पुरो हे उक्तेच आसा सोमतोच भितर गेल्यार बरो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग पूण हांवें तुका वळखूंक ना म्हजें नांव लुकास सेल्समॅन फ्रॉम बिचोली तू कोण सर हांव तांचो शेजारी कॅजिटन शेजारी कॅजिटन होय सर म्हाका एक सांगशी कितें ते मॅडमीचो गोरकार मनीस कसो आय वॉन्ट टू से सो डेंजर मोगाक जीव दिवपी पूण रागाक सजमलो सादो मनीस म्हणटात ताका 50-50 एक सांग तूं सेल्समॅन म्हणटोच तुवें कितें हाडला आनी हो कितें टोस्टर ना हो टोस्टर न्हय हो गिफ्ट हांवें मॅडमीक हाडला वय जाणाय तूं हातूंत कितें आसा तें नायफ सेट 12 सुरयो एक चापूर ते भायर दार काडपाची कानूस अरे इतलो बरो आयटम तुमी लोकांक गिफ्ट दितात आमी सगल्यांकूच दिना सर आमकां कोणूय लायक जालो न्हय आमी गिफ्ट दितात आनी मॅडम म्हाका सारकी लायक जाल्या सर जाणाय सर मॅडम मनीस एकदम बरी पूण ताची ती माय आसा न्हय जाणटी सारकी सूज मनीस चार्ल्स घे हांवें तुका कॉफी हाडल्या गुड मॉर्निंग मॅडम अरे लुकास सेल्समॅन फ्रॉम बिचोली अरे लुकास तू आनी तू केन्ना आयलो ऍक्च्युअली आता हांव दुसरे फावटी आयला सकाळी पयलो आयला तेन्ना तुजे मायन म्हाका धपक्याक धाडून आयलो ओ नो हा जाणाय चार्ल्स हो जावन आसा सेल्समॅन लुकास आनी लुकास हो जावन आसा ओय तुजो शेजारी कॅजिटन ना म्हजो गोरकार तो अशें कितें जालें काय आनी गो कित्याक गेलो हा चार्ल्स तुवें म्हाका ताका कांयच म्हणोंक ना न्हय हांवें ताका कांयच म्हणोंक ना होय पूण हांव तुका सांगता असल्या सेल्समॅनाची चडूय इश्टाक जोडप बरें न्हय कारण आयज ताकाच लागून ह्या आमच्या घरांत एक फूट पडल्या आनी फुडाराक तशें कांयच जावचें ना तें हाय ब्रदर हाय चार्ल्स हाय त्रिशा हाय जुडास येता म्हणून सांगू ना पासून आयज दीस सांगून येवपाचो न्हय सांगून येवपाचो दीस न्हय अरे बाबा तुकाच खबर ना आज दीस कसलो पळय खरेंच म्हाका खबर ना प्रिती तुका तरी खबर आसा हांव नाको ब्रदर इतले वयर काला जावची गरज ना आयज दीस कसलो पळयतो तुका आतांच कळटलें माय 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 ब्रदर माय मिसाक तेन्ना अजूनय येवंक ना माय वय माय मिसाक तेन्ना अजूनय येवंक ना माय हें घर सोडून गेली कितें माय गोड सोडून गेली आनी कित्याक ब्रदर तू ओगीच तेका सांग माय गोड सोडून कित्याक गेली प्रीती घरान आसता ती तू सांग म्हाका माय गोड सोडून वचून कारण कितें ते आनी तुका कितें सांगतलें झेरूल ताणें आमच्या माय घरांतली भायर घातली आसतली तू तुजें तोंड सांबाळून उलय ना जाल्यार आयलेले पायनी परत गेले आसता हांवूच नको तुमकां दोगांयकूय एकामेकाक कित्याक पडून वचना पळय तांची खबर सो पूण म्हाका सांग माय गोड सोडून कित्याक गेली ती आपल्याचीच कुशीन ती आनी तुवें तिका वचूंक दिली आयज तरी तुवें तिका घरान दवरपाचें न्हय आयज आयज आनी कित्याक कित्याक आयज सगळ्या मायचो चलपाचो ती आयज मी आमची गाडी घेऊन आयलेली सगळी भायर हॉटेलांत जेवणाक वेतली आनी तुम्ही कितें काय म्हटलें म्हजी माय घरांतली भायर घातली प्रिती कारण आसता ती तू सांग म्हाका माय गोड सोडून वचूंक कारण कितें तुजी माय जाल्यार तू कर तिचो सांबाळ मोच्याच जायना पूण तिचो पूत आसतना हांव कित्याक पळयतली माय फकत पुतानीच पळोवपाची म्हणून खंयच्या मुखार बरयलेले आसा त्रिशा चल आमी घरा या म्हाका दिसता ते हांव एक जल्मक ना पूण एका जनवाराक जल्मला आसतलें तू तुजें तोंड सांबाळून उलय ना तर हांव तुका ना तर कितें करतलें कितें सोगी राव
वस्तोरी ती वस्तोरी आणि कसली वस्तोरी वस्तोरी जाऊ ना तसली वस्तोरी कसली वस्तोरी गोस्तोरी न्हय पूण जुदेस पुरो चला मिया बोरेन साले तुम्ही तुमचेच क्वेश्चन वेतात म्हणून ना तर दुखलून भायर घालची पडटेली असती पूण असतो आयज हांव तुवें घरातली भायर घातल्या हाचो इनाम एका दिसाक जरूर तुका मेळटलो चल त्रिशा आमी या यो चोरा यो म्हणून सांगितला यो मातो अरे कोण रे तू गावचो दोतोर ना रे सरपंची ना रे एमएलए ना रे अरे तुका फोन कोण पुलीस स्टेशन मातशें यो म्हळ्यार तू वयल्यान सांगता आपल्या जीप घेवन व्हरो यो म्हूण सांगता आसता माचो आमचा जमनी माचो अरे कोण रे तुका मातशें म्हाका बरोवपा कोणा मू कंप्लेन बरोय म्हळ्यार तुजेर तू कितें काय म्हळ्यार मुझे कंप्लेन बरयता अरे तुमका शिकोप बिकोप ना तुम कपलेन बबलेन बरोवपा कोण तुम कोण पुलीस तुका पळना ते मातलो माचे जमनी माचो तू बँड जाला मालचा फटालो सांगत तुका काण कत्र ते पुलीस अरे तू पुलीस तू हवालदार आणि एक हांव बिबटो चोर म्हूण चोरी व्हडली दादागीर कोण अरे आमी एकमेकाची आटापलो हाय तुका मुज गरज म्हाका तुजी गरज अरे म्हाक जाय जाल्यार मुज्यान तुका हवालदार हा तो इन्स्पेक्टर करूं जाता इन्स्पेक्टर हा तो DYSP करूं जाता DYSP हा तो IGP करूं जाता अरे म्हाका रे मुगे स्वप्न सदां तीच व्हड सर जावपाचो IGP GIB म्हाका रे हांव कितें कोता अरे हो तुगे इन्स्पेक्टर विवेक ना तो तुका सलाम मातलो म्हाका न्हू एक सांग तू कितू शिकोवपा शिकिंगा मार खात मरे बाबा तिसरी 7 पाठ फेल जालो आवय म्हाक तरी शिकोप आपले न्हू हांव गोंयचो गोरवा वारान दोर तो गोंयचो हे आहा तो गोंय सांबाळटो गोरवा वारान दोर आणि परत उतर गोरवा वारान दोर अरे रे बरोबर ती ओ चोड गायले मध्ये गोंयचो गोयनाधोर गव्हर्नर ऑफ गोवा तोच तो धरून होता हा ओय लास्टा दोर आले जाले न्हू ओय ओय बिनाका ओय हांव कोत तुका इंग्लिश तुका हांव शिकयता तू शिकता शोर बरे इंग्लिश मरे 3 लेटराची आटापलो हा ओय आयज तुका ती 3 शिकयता ओय उलटी मागी शिकयतलो ओके पहिले चिवतो ओय कोणू चेलो तुका कितें इचाले न्हू ओय यस सर कितें इचाल जाला यस सर दुसरें उतर ओय कितें इचाल म्हणतो नो सर ओय तिसरें उतर ओय यू इडियट सर मुका सो पेस गाले पहिले उतर यस सर दुसरें उतर नो सर तिसरें उतर यू इडियट सर कितें मातले पहिले सोरो ये ओय इंग्लिश लोक हा सापोट हांव देखू चोरूं वयता न्हू हें घेवन वयता हेजी सापोटान हात घालूं मेळटा भिरांत दिसना ओय भिरांत दिसना आले पडना ओय घराको काटाय तो ओय न्हू यादो हा तू तोरा मेळोन जालो न्हू तोराचो हारी हाडचो ना बिस्ते म्हट रे अरे गिड आखी हा बिना गाव सापट येता न्हू रे आनी जाय आणि एक इंगाराव आणि एक काम कर इंगाराव आनी एक बोन घेवन येता हा बरे इंगाराव रोखडो घेवन येता म्हाक बोटो इंग्लिश शिकिला हांव बोटो व्हड साहेब जाता साहेब बेगिनाड्याने कोडर येस जाले सारकें बर जालें सारकें हवालदार सर तू ड्युटीचेर आसतना सोरो पियला येस सर तू सोरो कित्याक पियला नो सर चल म्हज्या बरोबर पुलीस स्टेशनार यो यू इडियट सर कितें म्हणलें यू इडियट सर खंय पावली खंय म्हजी मग सकाळी तरी आमी तिका खूब सोदली उपरांत म्हजो गोरकार म्हाका घरा लागीं दवरून म्हज्या मायचे सोदी केलो तो आजुनूय परत घरा येवंक ना दुनिया कांयच वायट जावंक दिवं ना काय म्हजी माय
कोणी आपल्या पुतान घरातली बाहेर घातली याची तू म्हजी माय खुंयसरी वचून आपल्याची ना ना तशें म्हजी माय केलेंच कुंची ना पूण हांव म्हणटा म्हजी माय केली खूंय त्रिशा चिदेस तू आयलो चिदेस म्हजी माय त्रिशा यो पूण माय सांगता म्हजी मायची तुका आजूनय कांयच खबर मेळूंक ना त्रिशा बस आनी हांव तुका कितें सांगता तें आयक हांवें आमच्या मायक जायते सुवातेचेर सोदली पूण तिची सावडी पासून दिसोंक ना हांवें पुलीस कंप्लेन केलें पूण कसलोच फायदो जावंक ना तूं जाणा हांवें पुलिसेक तुजो फोन नंबर दिला आनी जरी तर आमची माय तांकां मेवली जाल्यार ते म्हाका फोन करून घुमयतले चिदेस कसलो फायदो हांव एका पुताक चलपताड जरी बायलाची आयकून पूत माय घरातली भायर घालतात जाल्यार पूण आयज सगळ्यांक घडोवंक पावलां फकत त्या प्रितीक लागून हांव तुका खरेंच सांगता जरी तर आमची माय आजच्या दिसा भितर मेवना जाल्यार हांव ताका बऱ्यान सोडचो ना कारण हॉकमान गेला ताणें आमच्या त्या घराक चिदेस तांची खबर सोड ह्या वेळार म्हाका म्हज्या मायचे पडून गेला चिदेस म्हजी माय म्हाका मेवतली न्हय हांव तुका कितें म्हणून सांगू हॅलो मिस्टर जुदास येस तुवें पुलीस चौकीर कंप्लेंट दिल्ले तुजी सासूबाय मिसिंग म्हणून ओय आतां सामको कळ्ळें रेल्वे पुलीस ठाण्या साकून मेसेज आयल्या एके हॉस्टेलाच्या मेलेली कोण थंयसर मेळना म्हणून ओ मेसेज अशी नो आयली आसा चिदेस हॉस्टेली मोटवी केस मोटवे आनी तेणे ब्राऊन फ्रेमीचे वॉकले लायलेले आसा तुम्ही थंयसर वचून चौकशी करची ती तुमची सासूबाय जाल्यार बरें तर दवरता थँक्यू मॅडम चिदेस फोन कोणाचो पोलिसेचो पुलिसीचो ओय ताणें आमकां घुमयलां आमची मायची मेलेली कूड गोल्या रेल्वे ट्रॅक्साचेर आसा म्हणून ना चिदेस ना म्हजी माय मरोलेस म्हजी माय मरोलेस तुषा जेन्ना मनशाचेर वायट वेळ येता तेन्ना कितें बरें आनी कितें वायट तें आमकां सोजमना चल चल आमी मातशें सोदीक या यो गे यो. यो सेगात सेगात यो 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 बिनाका जुळवागे बॉल तुगे माय माय तू आयली माय 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 तू खंय आसली तू जाणे आमी तुका कितली सोदली ती माय जरी तर पुतान तुका घरातली भायर घातली जाल्यार तुवें येवन म्हजी सोशी रावची आसली माय हांव तुजी धूव न्हय बेनेदी बाय तुका म्हजी माय खंय मेवली बोर सालवारच्या टायम हांव थिंग पावोन जरी तर त्या टायम हांव थिंग पाव ना हाल सकाळ म्हणल्यार तुमगे माय बेलगांव पावत येता अनमोळ घाटाचे म्हणल्यार चलो तोयताली हांवें ते ओळखिली कित्या हांव आनी मुगे फ्रेंड बेलगांव येताले गाडयां गायली आनी घेवन येयलो तुका चड आनी चड देव बरें करूं घे कित बाबा हे तुका दवर कित्या रे बाबा एक हजारू कित्याक आमचे मायक तुवें घरा हाडून पावयल्या तितून सांगत मग रागा जायनाका हांव चोरांच्या ओड्या काडीच आसोता चोरांकूय माय आसोता आयज हांवें ते घराण पावयली ती फकत तुमगली माय म्हण न्हू मुगली माय म्हूण सोजमोन आनी जेन्ना एक पूत माय कितें बरें कोता न्हू तेदोन ताका पयशे सारको नाय तो मायगे आनी पुतागे मूग न्हू माय वा कितले मोगाची आणि जाणविकायची उतरां रे म्हज्या पुता तुजी पूण तूं एक चोर हिंगा चुकोत ते एक पाट चोर म्हूण तुजे स्टॅम्प पडलो तो मोरपासून स्टॅम्प केसो वचना मुत्री तो स्टॅम्प वयता कितले बरें कोर चोर तो चोरूच आज आमगे इंडिया चोरांनी स्मगलरांनी गुंडांनी फुगा जाता चिका चोर बोनाय कोणा पण गेलो ना आज आमगे इंडिया इंटरनॅशनल चोर हाय इंटरनॅशनल चोर दिसा 24 वरां आसोत हाय आनी आम पळय बारके चोर हाय न्हू ते दिसा एक वर आसताय जाल्यार 23 वर पुलीस स्टेशनाचेर बसून रोडाय पूण बरें वयता राव राव म्हणून सांग ताका माय माय तू खंय गेली तू जाणे आमी तुका कितली सोदली ती जुदे सकाळी घरातलो भायर सरून गेली तो आतांच घरा भितर सरलो त्रिशा पुरो कितें उलोवंक जाय आनी कितें सांगूंक जाय तें फाल्यां पोवचें आतां सद्याक माय कासार जावन येयल्ली आसा तिका नांव बुद्धी घाल चल चल माय 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 चल भितर यो क्रिस्तांव धर्माची निशाणी आमचो व्हरतो तावो कुरीस कपलार कुर्साची गुरू काडटा क्रिस्तांव धर्माचो मनीस इगोर्जेन भितर आमी सोदतोच कपलार कुरीस काडटा येतोच मीस भावार्थान मागतूं रोजारान देवाच्या आदारान तुजो बरो वेता दीस क्रिस्तांव आमी आमच्या दारा मुखार फातर
गोराचो कोरीस बांदून दवरता तो कोरीस आमच्या गोराचो दोनी गोर आमचे उजवाडान बोत्ता हे दोगूच म्हयनो तो मायाचो आमी त्या कुर्साची लादाय करता थोडे कुर्सा लागीं आगोण्यो करून काम जातोगूच फारीक करूंक विसोता Todos म्हयनो वयतूम राचो वाड्यांनी जोमो त्या लोकांचो कुर्सा लागीं जावं कोपेलांनी आवाज जाता तेरसांचो वयतूम राच्या म्हयन्यांत तेर्स कोत्ता लोक एक जावन वाड्या वाड्यांचो दिसपोडी रोजार केल्यार आवाडटान मागोत जाल्यार आशिर्वाद पडटा देवाचो बांबोली आसा मिलाग्रेचो कुरीस खंयच्या धर्माचो लोक तो येता दुयेंत पिडेंत पासून आसलेले मनीस थंयसर मागल्यार बरें जाता भावार्थांत पुरसा लागीं मागशी तूं मागलेले तुका चिरूल तो दिता गोंयचो तसोच भायल्या देशाचो लोक येवन पुरसाचो त्या उमाव घेता साबार वर्सां जालीं वळ गोवा गोरवां राखण्यांनी कोरीस कोडलो दोन पिढ्या चोलान कोरीस करून पडपाचेर उबो दवरलो हांवचीच एक दीस कोरीस तो वाडलो मेलाक ती पळोवन लोक वचापलो आयज तो कोरीस ते गोवेतान आसा आल्तारा फाटल्यान वाडोवन जाला व्हडलो कोरीस तो वाडलो मुंड्यो मुणयाऱ्यांनी कोरीस फोन केलो एक बॉक्स करून उक्तो आसतना त्या कुर्साचे कुडके जायत्या लोकांन वेल्यात काडून कोरीस तो पळोवन बॉक्साक बुराक धरला दिसता तर पोयात पाद्रींक विचारून देवाची मिलाक पोई केद्दी व्हडली वचोन पोयात कुर्सार नोदोर मारून आमच्या जिवितान मिलार गोळो येता मागशी तर तुझे काळी साफ करून माय यो यो बाय माय म्हाका कांयच जायना म्हणजे सुसेगाद हांव बरी आसा बाय तूं फुडें वच चल हांव येता फाटीं चल 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 तू येता न्हय माय कितें जाता कोण येता दिसता कांय जायना बाय भिये नाका कांय माय तुका हांवें कितले फावटी सांगलें तूं येवन म्हजी सुशी राव म्हणून तूं कित्याक सोच मनाय बाय तूं जाणाय हांव तुजे शिरावन कित्याक येना पयलीं बाय कित्याक कित्याक माय कित्याक जाणा बाय कित्याक लोचो लोक म्हणटलो पुताचो हे दवडलो बोंगलो आसोन मागीर चेडवागेर येवन रावता उपरांत लोक खबरो करतलो म्हणटलो सुनान आनी पुतान मागीर घरांतली भायर घातल्या जाल्यार तूं म्हणूंक सोदता ताणी तुका घरांतली भायर घालूंक ना हांव म्हजे कुशीन आयलो न्हू बाय माय अशें करून तुवें माय पुताची आनी सुनयेची सोयरी गो जिवीत उरली म्हाका सोच म्हणा पूत काजर जालें म्हणटच बायलाची आयकून माय घरांतली भायर कित्याक घालतात होय बाय आपली माय तशीच गोवाची माय आपली म्हणून तांकां घरान सुसेगाद रावंक कितें जाता काय ओय माय सॉरी आमी चिंतात तशें सगळे सुनानी चिंतलेले जाल्यार कितले बरें जातलें आसलें न्ही होय म्हजे तुवें सगळें बरें जातलें आसलें चल होय माय बाय चल आमी या कोण माय
बाबा म्हजे पुता कसो माय तू कशी आसा आसा माय फोर्ट आसा रे म्हजे पुता हांव बरो आसा. बाबा प्रीती कशी आसा एकदम बरें आसा. त्रिशा तू आणि जुडास कसो आसा एकदम बरी आणि मायन घेऊन तू खंय गेलेले डॉक्टराशी डॉक्टर सांगता तिची डायबिटी वाढल्या म्हणून माय तुवें म्हाका फोन करपाचो न्हय कारण फोन असल्यारूच कोत्तिली न्हय बरें जाल्यार तेच वेळार हांव पावून ना तूं रावूच नको म्हजे मायचे कितें जातलें असलें तें त्रिशा जाता जाल्यार माय तू तुजी शिंदोर न्हय तिका विचार ती येवंक तयार आसा जाल्यार माय तुज्यान ताजेशी वचून रावंक जायना हांव फोर्ट आसा रे म्हजे पुता तू म्हजे पासून हुस्को काडिना काय तू जाणाय ब्रदर माय म्हजेशी येवंक कित्याक रावंक सोदिना पळय ती कित्याक तुका लॉस जातली नाका बाय गांवांत नाका लोक खबरो कोत्तले म्हणून की तुवें बायलेची आयकून मायक घरांतली भायर घातल्या म्हणून सत्य ना बाबा लोकां कोपरो करून दी आणि कितें करतलो आसलो जे म्हज्या हातान कितें उपाय आसलो तो हांवें केला माय बाबा माय तू कांयच पिये नाका घे माय घे हे 15,000 आसात तुजे देस्पेजाक दवर माय आणि कांयच ताण त्रिशाशी वचून राव माय बरें बाबा. आणि त्रिशा म्हजी माय कांयच फाल जावंक दिनाका म्हाका जाय म्हजी माय ह्या संवसारांत सदांच खुशाल आसलेली कांयच फाल करूं नाका तुका कांयच फाल करूं नाका चल आमी माय बरे भाशेन राव. आमी या न्हय बाबा म्हजे पुता हांव वेता तू बरे बरें भाशेन जालें. राव म्हजे आमी पुता बरे भाशेन राव बाबा हां हांव वेता हांव वेता कितें करूं एके वाटेन म्हजी गोरकान जाल्यार दुसरे वाटेन म्हजी माय दाखयता म्हाका इंग्लीश कितें वळ GIB कितें कोत आनी इडियट सर म्हणून आनी आय सरा इडियट सर म्हणून धा कोण काडे आनी इडी उडयली म्हणजे मेळो आनी ताका दाखयता तुम्ही मोदरे हे हिंगा सोऱ्या गेलो सैड्यान गेलेल्या ए पण जेनी आणलं लस ना आणि एक लायता झाकन हात पतून मोता बाटलेला माल्या बाटले चोय तुक सांगत हांव तू मुंगलो मुनीस मु सोड तुका हय पियोन हय. रस्त्याचे पण नाका होडया पण नाका बरे गाडी चलोय नाका बरे बरे गाडी चलोय होय पूण माग सांबाळो नाका बरे. कोड्या न्हू होय. सांगत तुका बाटले माल कसल्या प्रॉब्लेम जायना कांयच ना होय मरे आमगे मरे होय. मार एक बाटली दोन होय. बाटली मार आणि हा असतो पिवा गरज ना आम मोब असतो पिनाय रे आम कितू पिताय एक बाटली दोन बाटली तीन बाटली प्या 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 पिवत राहताय तू असा बरे. बाटली मला प्रॉब्लेम कोण बाटले माल कसल्या प्रॉब्लेम ना मरे ना रे कसले प्रॉब्लेम ना तू मारी एक बाटली दोन बाटली आ तुक सांगता तू आम बी- कितू पिताय तू बी दोन भितडो ना मरे माग जेले को माग केसो राईट हा तुक धरू को हा आम कित्या उडयतलो काय फ्री मरे होय. पिये कितले पिये दोन बाटली तीन बाटली मारी कळे न्हू होय कळले कसल्या प्रॉब्लेम ना नो तुला धाड जाय तुक सांगला कोणा प्रॉब्लेम ना म्हळ्या रे बस प्रॉब्लेम नाम सांग तुका अरे साहेबा आज गेल तक दुर्बान मरे त्या तुला तू माग सांग कोण रे ताक धर म्हणून अर्जंट बाटली माल मरे तीन बाटली मागे तू किती झाले मारली या दोन बाटली तीन बाटली मग तू प्रॉब्लेम तू गो चुप त्यान बाटली माल आणि तू असते आम सांगता वय रे असती या अरे त्यान बाटली माल मरे अरे मारली या तू किती झाले अरे त्यान मुझे बाटली बनाया त्यान मुझे अरे रे 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 आणि माग दिसवले बाटली मला बाटली मला मा बाटली पिन तो दिसवलो किती बाटली मातलो तो हा बाटली आहे दो मरे सोय मुझे मान होड मरे तो बाटली आहे दो आणि तू कटर आहे दो तुझे बाटली मान कटर फोड तेने ओय छय रे त्याने किती केलं ते तू बाटली माल कित करू अशको मरे बसून आलो होय. रे मुझे जरा ढापाच को बाटली माल मरे तू माल कित कोण काय म्हणताव त्याने माली नू माल कित कोती माग सांग नु अरे माली नू कितको माली सांग नु आजी मुझ माय प्रीती 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 बेगीन भायर ये बेगीन भायर ये पळय हांवें तुका कितें हाडलां पळय तें बेगीन भायर ये पळय हांवें तुका डायमंड नेकलेस हाडला हो डायमंड नेकलेस घालून तूं एक राणी न्हय बोगोर एक महाराणी पळोवंक दिसतली लोक म्हजे खबरो करता की हांवें म्हज्या मांय घरांतली भायर घातल्या म्हणून पूण हांव जाणा मांयचे मोदें आनी म्हजे मोदें कितली सोयरी गोतगोट आसा पळय ती जितली माय आनी पूत पयस आसता तितलोच मोग ओदीक वाडटा प्रीती प्रीती खंय गेले प्रीती भितर बेडरूमांत आसा मिस्टर प्रीती माय डार्लिंग प्रीती कितें बेडरूमांत ना प्रीती कितें अरे बेडरूमांतूय ना न्हय म्हणून बाथरूमांतूय ना खंय गेले
फोन तरी करून पळयतलो. अरे कितें फोन तरी हांगाच वाजता. फोन हांगा आसा. अरे म्हजी गोरकान खंय गेली. अरे म्हाका सांगल्या बगोर आपलो पावय घरांतलो भायर घाली नासले आनी ते तरी जाण की ताचे बिना मोचे आनी एक मिनट पासून रावंक जायना म्हणून. खंय गेली म्हजी गोरकान. खंय गेली. आतां वचून हांव तुजी सोद करतलो. खंय गेले. प्रिती 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 हांवें कितली म्हजी गोरकानीक सोदली. खंय सरून म्हाका म्हजी गोरकान मेळोंक ना. वर्षी म्हाका सांगले शिवाय आपलो पाव घरांतलो भायर घाली नासले. खंय पावली म्हजी गोरकान. बरें मनशा तुवें म्हज्या गोरकांनी पळयल्या. कित्याक कातार जालो रे तो तुजे गोरकांनीचो सांबाळ करूंक जायना जाल्यार तुजे लागीं. पळय म्हजी आनी फकाणां करी नाका. सांग म्हाका तुवें म्हजी गोरकांनीक पळयल्या. कशें मजान तुका सांगूं येता. हांव काय तुजे गोरकांनी वळखच ना. पळोवंक कोणा भाशेन दिसता रे ती. म्हजे भाशेन तुजे भाशेन शी पळय. हो पळय हो म्हज्या गोरकानीचो फोटो. पळय हो म्हज्या गोरकानीचो फोटो. दिसता बरी आहा बरी. खंय गेली काय सांगू ना तुका तिणें खंय वयता काय म्हणून. शी तूं आनी कित्याक उज्यान पेट्रोल घालून उचो व्हडलो करूंक सोदता. अशें कित्याक म्हणटाय रे म्हाका तूं? अरे म्हजी गोरकान म्हाका सांगून गेलेली जाल्यार पिशा पर्यंत जावन हांगा तुवें तिका सोदूंक भोंवतलो आसलो. हेवूय तुजे सारकें पूण खंय म्हूण गेली काय ती. एक सांग म्हाका. आबूज मातशें म्हजे बायले भाशेन. सॉरी सॉरी चूक केली हांवें तुजे लागीं विचारून. ओदी बरें हांवूच गेल्यार ओदीक बरो. दिसता बरी आहा बरी. म्हाका मेवल्यार हांव को दिता ताका. हवलदार सर राती गांधी मार्केटात रेप जाल्या खंय. होय सर हांव थिंगा आसलो सर. हांवें मुईज दोळ्यान चोयलां रेप कोता आसतना. रेप कोताना तू बसलो. वय 4:30 स्टार्ट केलो तेणें. 4:45 जाल तेगे रेप कोन. अरे त्याच वेळार ताका तुवें अरेस्ट करपाचें न्हय. कितकोन करपा रे सर कितकोन करपाचो. कित्याक काल्या युनिफॉर्म घालून ना. Shut up! हो फाटलो सर. बस तिका. इन्स्पेक्टर सारको ट्रासा पड मरे हांव. कितें जालें. मुगे कोण घराको दोलो मोटरसायकल चोवन वयले. हवलदार सर ताचो कंप्लेंट रजिस्टर कर. हिंगा रे तो. थिंगा वच. कोण हेच बरो रो. ग्रुपा कोटा ना आसा. कितें कित चल तुगेलें. मोटरसायकल चलताली ना धांवताले. नाव कितें. रॉक्सातान गोमेस. तुझी नाव ना रे. आ मोटरसायकला नाव कितें. लुना गोमेस. कितें कितें. लुना गोमेस. लुना चल म्हूण तू कंप्लेन दिवपा येयला हिंगा होय. अरे मुगे घराको राजदूत पडो आहा. ती कोणे चोन वयल्या पूण मागोता आनी तू लुना. अरे लुना चोन वयल म्हूण कंप्लेन दिवपा येयला. अरे मुगे कोश्टाव लुना ते. आनी मुगेली तुगे आपट्या कोश्टावली. उबो रावन पुलिशेत आशीत मरे तू न्हू. पेंट केसो गाडयेचो. पेंट गेल ते तो दोळे चून मारलो हांवें. चोन मारलो. हय नंबर कितलो. GDA 4656. कितें कितें कितें. GDA 4656. 4656. अरे 4656 गाडये नंबर तेच जापा जापा. ते हांव नको मुगे गाडी नंबर 4656. अरे 46 साल म्हणटरी 47 मुगे राजदूता पासून 88 89. हवलदार सर बाबा कित्याक. सर तेगे गाडये नंबर रॉंग हा सर. कितें आसा. 4656 हुई. मागीर रॉंग कित्याक म्हणटा तूं. तू आनी सर कितें रे तू शिकोवप आसता. 46 साल म्हणजे 47 ना रे सर. अरे रेड्या लायनीन नंबर आसता म्हूण तुका कोण सांगता. ना मुगे राजदूता पासून तशें कोण आहा. 88 89. ती राजूतान तुका काडून भायर मारतलो समजलो. ए तू चोस तुगे कंप्लेन हांवें नोट करून दवरला. तू वच हा हा. तेगे सोदून काड. एक्सक्यूज मी सर. सर सर हो म्हज्या गोरकानीचो फोटो. ब्युटिफूल. पळोवंक एकदम बरें दिसता. नांव कितें ताचें. प्रिती प्रिती ताचें नांव. नायस नेम. सांग कितें जालां. सर हांव ऑफिसाक वता तेन्ना
मुजी गोरकान म्हजे सांगाता घरांत असली पूण ऑफिसांत घरा येता म्हटल्यार कोणे तरेच्या गोरकांचो खून केला ना तो रे अशें न्हय ना घरा येता म्हटल्यार म्हजी गोरकान नाच जाली अशें कशें जाता आणि तेच हांव चिंतान पडला आणि देखूनच हांव हांगासर आयला सर म्हज्या गोरकांनी विणे म्हजे ह्या संवसारान चेंज जावचें ना म्हज्या गोरकांनीक सोदून काड सर म्हज्या गोरकांनीक सोदून काड हांवूच नका आतांच्या बायलांक कितें सांगलां गोरकारान कितें म्हणलें जाल्यार रोखडेंच घर सोडून येता ती तुवें बा ताका कितें म्हटलेलें सर मोग ह्या उतरा शिवाय दुसऱ्या उतराक आमच्या घरान लुगारूच ना सर दुसऱ्या उतराक लुगारूच ना पण मिस्टर तुजें नांव म्हजें नांव चार्ल्स डिसोजा पण मिस्टर चार्ल्स तुजो कंप्लेंट करूंक मातसो राव घोडे ते परत येतले सर ते परत आयले जाल्यार हांव म्हजें कंप्लेन परत घेतलो सद्याक हे कंप्लेन तूं रेजिस्टर कर सर हे कंप्लेन तूं रेजिस्टर कर ओके एज यू विश थँक्यू हॅलो या इंस्पेक्टर विवेक स्पीकिंग कितें एक ओस्तोरची मेलेली कूड ना सर 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 ते म्हजी गोरकां जावचें ना 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 म्हजी गोरकां न्हय सर सर प्लीज कूल डावन ना सर ते म्हजी गोरकां न्हय प्लीज हॅलो येस खुंयसर आसा मारगांव रेल्वे स्टेशन फाटल्यान ओके ओके वी आर कमिंग सून ओके ओके सर ते म्हजी गोरकां जावचें ना सर म्हजे ते सांगात म्हजी यो. गोरकां जावचें ना सर कित्याक म्हजी गोरकां म्हाका केन्नाच हाडून वेची ना म्हजी गोरकां न्हय सर ती Come on, म्हजी come on, गोरकां come न्हय on. सर 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 ती म्हजी गोरकां जावचीं ना ना म्हजी गोरकां मरची ना कारण म्हजी गोरकां जावला आसा म्हजो मोग म्हजें जिवीत म्हजो संवसार ह्या काचुत्रान म्हजी गोरकां जावन आसा म्हाका सांगा हॅलो आ तिकेटी काढल्या बरे काढले बरे आ हांव डायरेक्ट येतले अर्दे वरान फ्री जातले न्ही हय बरें बरें मेळया बाय हवालदार की जाल गो 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 करा म्हण रे मॅडम मॅडम म्हण मॅडम या रे कितें तुमगेलं लग्न कितलं तेंप जालो 3 म्हयने जाले काल 10:30 तीनच हय मागीर बरपणाची कितें काय बरं आसा मरे वरपण म्हळ्यार आवाज रे बेश्टो बायल नासतना घराको बायल नासतना आवाज करून आता हा आगो पास पासून जोटो जाल्यार पयलीं गोळगोळ मारून देवो आनी गोळगोळ पासून मातो जाल्यार एकमुका खूप आडोवन जायी तेन्ना आवाज जातो म्हणटकीच तुगेले घरकान तुजी मार्या ना तर मुरयो हुई पियो पासून न्हू मागीर तुगेले कितें टावटी जाला दिसता आगो टावटी आनी हुई आनी आम दोगांय जेल मुगो काजार ती जेली आनी दोगांय निंदोन गेली हय आगो बेडाचे निंदलो ते दोना भुरी राती कोडे बायलेन काळा आनी उजू वयल्यान एशको पांय गायला शी 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 सारको बुरसो मरे तू ए इथं बुरशेपण काय नाही बुरशेपण काय नाही पळय तू सांगता म्हणून हांव आयकता आ असली गजाल आयकपा म्हाका चड इंटरेस्ट ना रे या आ इंटरेस्ट ना मुगो ना. चल आसती खबर सोडया ए, किते ये रे कितें जालें? तू सुरवात केल्यास न्ही हय. कंप्लीट कर मरे आता सांगताले इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट वाढत तो तू गेलो आता सांगताले आपला इंटरेस्ट ना मग आता कंप्लीट करू म्हणून सांगता सांग सांग ओके रे मागी किती झालं मगो 5 मिनिटांनी हा? बायलेन हा? मुज वयल्यान एशको हात गायलो हा? आत घातलो ओय मागीर तुवें कितें केलें चोयामुळे बायल किती पासून कोत्ती हय बायल चोयता मुसता हांव निंदोन पोड गाय म्हूण बायल उठवल्या आणि मुगे पाकीट मात मुसता चापाच करून हाती धुली शी 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 कसले चोर रे ते गोवा गेले पाकीट मारता ओय इतल्यान कांय जालो ना वयल्यान म्हाका सांगोता मुगले पाकटान तूं 50 रुपये काडे आनी म्हाका दिता आपल्या सोड आनी तुवें ते घेतले तुजी भाशेन आपतो हांव घेता ए, हांव हप्तो घेता? सॉरी मॅडम तूं घेयना तूं बरी मनीस बरी बरी हांव वता मागेले ड्युटी ऑफ जाले आतां हांव फोन घे
हॅलो हॅलो हा कोण ही पोलीस चौकी रे ओय की जाले आसा तुम्ही चौकेर ओय कित्याकू तसो जाल्यार हांव येवं 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 यो 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 आणि येतास तो हातीन दोन किती हाडी आयलो आता फोन केलो तो तू न्हू वय हांव बायलानूच आसलो मरे केसो मुनीस रे भायर रावन फोन कोता तुका हातीन दोन येतास तो किती हाड म्हणले हाडा हाडला हाडला दी घे रोत हाडला शी, घे 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 नाय सांग किती आयलो हांव आयला तो प्लॅन करूंक म्हज्या पुताचेर बेनेती ताची तुझे आणि तुझ्या पुताची कंप्लेन करूंक जायना हांव हांव सांगता कंप्लेन करूंक जाता न्हू काड हो खातें घे लापी आनी बरोय 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 तू काय सांगितला तुझ्या पुताचे तुझ्यान कंप्लेन करूंक जायना म्हूण हांव सांगता करूंक जाता म्हूण न्हू घे खातें घे लापीस बरोय 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 बुरोयना न्हू सांगले तुझ्यान तुझ्या पुताची कंप्लेन करूंक जायना म्हूण मार्किऱ्यात बुरोय हुईला पंकण रेल्वे होई आब्बा साहेब येलो साहेब हो तुमचो सायब हय तोश जाल्यार बरोय 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 एक फाट सांगितला आम बुरोयना म्हूण हांवें सांगला बरोय 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 म्हूण हवालदार कितें जालां बाबा कित्याक आनी हो केरलायट कोण कित्याक म्हाका केरलायट म्हणटाय तूं जोरी तर हांव निजाचो गोंयकार पूत जावन आसतना गांव म्हजो बार्देस रावता साश्टी कित्याक आयला तूं पुलीस स्टेशनार कित्याक येतात पुलीस स्टेशनाचेर नाचो नाचो वो बसो चड सुबेज उलयता तूं धरून भितर उडयतलो अरे भितर उडय म्हणून सांगला तुका ताकच ना भितर उडोवंक आनी म्हाका भितर उडयतलो म्हणटाय जाणाय मरे हांव कोण तो सिनियर सिटीजन हांव हवालदार सर ताचें कितें जालां सर तेगे पुताचे कंप्लेन बरोवपा येयलो तो हय रिग्या तेजो कंप्लेन सर तेंच सांगता न्हू हांव तो आयकोना सर हवालदार ताचो कंप्लेन कित्याक घेना तूं तेज्यान पुताचे कंप्लेन दिवपा जायना सर जायना कित्याक कित्याक कंप्लेन ऑलरेडी तेजे केलो आहा तेगे चेड्यान कितें म्हणून तो पिस्सान भोंवत म्हूण कितें हांव पिसो जाला हुंय आनी गो हांव पिसो जाला हुंय येतो व्हडलो सिनियर सिटीजन हांव आनी पिसो हवालदार सर ताच्या पुताचें नांव कितें बेनेलीत सर अरे रोस्तात तो तुजो पूत म्हजो न्हय तो सुणो तर कोणाचो बायलेचो ताचोय न्हय तो कुत्रो अशें कशें जाता अरे जोरी तर देवान म्हाका भुरगें दिवंक ना जाल्यार म्हज्यान पोसको पोसूंक जायना ओ आय से दॅट मिन्स पोस्को तो तुजो वय पोसको म्हूण हांव मार खाता ताचो ना जाल्यार तो म्हजो मार खातलो आसता सांग आतां हांवें तुज्या पुताक कितें करचो जिवेशी मारी नाका कित्याक मेल्यार मोर रॉंग करूंक म्हाका देशपेस जाता आंक वारतो त्या भायर आनी ताका मूस लावचे पडटले कित्याक खंय 10 जाण मूस घेतात ताका हांवें कितें फारीक करूंक जाय ह्या वायटांतलो म्हाका निवार 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 आमेन वेता हांव बरा बरें गमास तर, वेता हांव हवालदार वच आनी ताच्या पुताक घेवन यो सर दोन हाडपाक गरज ना कित्याक हांव फोन करून आपयताक सर फोन बेगीन नंबर आपय, आहा पास. होच हांवें गेलो आहा न्हय हेजेरी बेगीन यो. कितुलो 9850280377 हॅलो बेनेलीत हांव हवालदार उलयत रे सालादोर तुका जाता तितू बेगीन सरान पुलीस स्टेशन आपयला आ? दिल्ली केसो मिटिंगी कित म्हणू अरे मीटिंग सोल तुका सरान जाता तितू बेगीन आपयला कितें हूंय सर तो दिल्ली हा होय सर सर जाल्यार कितें करता ती ऑल इंडिया चोरांगे मीटिंग आहा हुई कितें बस थिंगासर सर आणि अशी गोरकांची कितें खबर मेवल्या बरो जालो तूं ह्या वेळार हांगा पावून हांव तुका फोन करूंक सोदी मेवले म्हणजे प्रिती अजुनूय ना मेवतले कशें म्हजी गोरकाल मेवतली जाल्यार तुमी हांगा तू तिका सोदूंक मेवंक जाय आरे तुमी तर हांगाच बसून आसात
मोचे प्रेती मेवतले जाल्यार तुमी तिका हांगा थंय सोदूंक भोंवंक जाय. बस मिस्टर चार्ल्स. पळय मिस्टर चार्ल्स, आमची ड्युटी कशी करूंक जाय ती तुवें आमकां शिकोवपाची गरज ना. आनी एक सांग आसा, ह्या दवडल्या पुलीस स्टेशनार तुजी एकल्याचीच केस ना. हजारांनी केशी पेंडींग आसा. रेप केशी, मर्डर, चोऱ्यो, गुंडागिरी, एक्सिडेंट आनीक जायत्यो. तरी पूण हांवें तुज्या गोरकांनीक सोदून काडूंक तोसवीक केल्या. सगळ्या पुलीस स्टेशनार बोर्डर चेक पोस्टार हांवें ताजो फोटो फॅक्स केला. आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे तुजी गोरकांक गोंयच्या भायर पावंक ना, पूण गोंयांतूच. आनी गोंयांतूच आसा जाल्यार तुमच्यानी म्हज्या गोरकांनी सोदून काडूंक जायना. हांवें तुका आतांच सांगलां न्हय, तुजी एकूच केस न्हय पूण हजारांनी केशी पेंडींग आसात म्हणून. म्हाका एक सांग, तुजी गोरकां ना जाल्यार त्या दिसा कितें जालेलें? आय मीन कितें मिसअंडरस्टँडींग बा जाल्लें? कांयच ना. ओके. तुजी गोरकां ना जाल्यार त्या दिसा कितें जालेलें? कांय जावंक ना. तुज्या गोरकांचो कसलोय लाव अफेर बा आसलो? हें तूं कितें उलयता सर? आतां न्हय, आंकवार आसतना ताचो बॉयफ्रेंड बा आसलो? हांव कुवार आसतना आनी काजार जाल्या उपरांत पासून हांव ताचो एकटोच मोगी आसलो. ते शिवाय म्हजी गोरकार कोणाची सावडीन पुऱ्यान केन्नाच उबी रावंक ना. तुका कोणाचो दुबाव बा लागता? कोणाचोच लागूना सर, कोणाचोच लागूना. ओके. तुजी गोरकान घरांतली भायर सरोन वेता आसतना आय मीन तुजे कितेंय दुडू, भांगार, प्रॉपर्टी पेपर्स बा घेवन गेला? एक गुसकुडाची वस्त व्हरप ना. फकत वेताळा म्हजी गाडी घेवन गेला. कोणेय ताका ती गाडयेन बसोवन गेला ही म्हाका कांयच खबर ना. पूण ज्या दिसा तुवें कंप्लेंट केलोलो त्या दिसा तुजी गाडी व्हेल्या म्हूण कंप्लेंट दिवंक ना जाल्यार? सर, तसल्यो 10 गाडयो म्हज्यान विंगते घेवन गिफ्ट दिवंक जाता. कारण म्हाका गाडी व्हडली न्हय पूण म्हजी गोरकान म्हाका व्हडली जावन आसा. म्हज्या गोरकानीक सोदून काड सर. म्हजी गोरकानी बिण्या म्हज्या ह्या संवसारांची एक जावचें ना. हांव फाल्यां परत येतलो सर. हांव फाल्यां परत येतलो. म्हज्या गोरकानीक सोदून काड सर. म्हज्या गोरकानीक सोदून काड. हवालदार, हवालदार, हवालदार. सर सर ताजेर तुजी नदर दवर. हां बरें सर. बायलेच्या मोगान सारकोच पिसो जाला तो. खंयच्याय वेळार कोणाकूय कितें करूंक शकता. ओके? बरें सर, बरें सर. हॅलो, इन्स्पेक्टर विवेक स्पीकिंग. व्हॉट? हवालदार, सर. ब्रेक गाडी भायर काड. कम ऑन, काढ सर, काढ सर. शी आणि पुलीस सिरीज नाक रे बाबा, सिरीज नाका. कोण मेल्या मोरगोण राखो म्हाका दोताय मरे. वयर खोंड्र्या बायलेन उडी मान बायल मेली. सर वयर आणि म्हाका खोंड्र्यान वयला. आतगान चोयल्या कितें बायल ना, बायले नुस्त्यान खायली. येसो आणि सिरीज नाक रे बाबा, शी सिरीज नाका. येसो आणि सिरीज साई. सर आज आय कटर माला कटर माल म्हणून सांगता होई. वरती सांगता बाटली माल आणि आज कटर माल म्हणून सांगता दिल्या होई. कटर माला होई. वागराव किती आले? ते मूड मा डाक पडा आता. कटर माला कसा प्रॉब्लेम रे? ना कटर माल्या प्रॉब्लेम ना. अरे बाबा, हुई माला कटर हुई माला दाखोई. मुंगे मोरगा आता कटर हुई माला दाखोई. कोण रे? याने सांगितलं तुझे कटर माल मुंगे माला दाखोई. कोण सांगता? ओचे हो सांगता. अरे मुझे कटर मालना ते घ्यायला किती रे? आज आम दोघांनी हाफ हाफ कटर कोण कटर माला. अच्छा 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 तुम कटर माला. तेड हाफ कटर माला आय हाफ कटर माला. आग दिसवाले बाटली मालते पाशी तुझे कटर माल. तू बस बाप, चल 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 चल. मॅन रे सर पोलीस हो. मा तो सारखी और पुलिस. सुरपण भोगता कसलोच गुन्यांव नासतना म्हजो संवसारान खंयच्या दादल्यान करूंक ना मोगाय केल्लो तुजो. हांव गो जावन तुजो दर्जो सांबाळलो बायलेचो. सोडून गेले काळजांतलो पालोन मोगाचो उजो. कित्याक म्हाका सोडून गेले, कित्याक कसलो घात केलो
मागता तितले पांयाशी हाडून दितालो तुका गांवांत भोंवोंक म्हाका लज दिसता कशें तोंड दाखोव लोकांक आयज म्हाका हें फाल्यां तुका हें विसरूं नाका आयज म्हाका हें फाल्यां तुका हें विसरूं नाका ओपूय कोण येता ताचे लागीं जातलो बरें मनशा कित म्हण रे बाबती बरें मनशा म्हटला जावंक पयले पाडी जल्मा येयल्या कोणे जाणा म्हाका बऱ्या मनशा म्हणला हेच्या पयलीं चोरा म्हणटाले कितें जालें बाबा हो म्हज्या घरकान्नीचो फोटो कितें जालें 8 दीस जाले म्हशी घरकान्नूच ना शी हे आतां बायल केस म्हूण कोण जाणा मातशें गोवान कितें म्हळ्यार पुरो न्हय ही तुगे बायल ओय म्हजी घरकान्न अरे म्हाका मेळ्ळी मरे सायबा. उलोयली मरे बरेंच दुनिया आर्गा तुका जेसू आर्गा तुका की तू बरी मनीस रे तुगे बायल बरे वेळार पावलो. काडीस घेत रे तेचे खरेंच. उद्धार काडचा मरे सारकी खंयसर पयल्या 15 दीस पयलीं ते म्हाका मेळ्ळा हांव खबर करता ती फकत 8 दिसांची आनी तूं म्हाका 15 दिसांची खबर सांगता वय रे एक दीस म्हज्या फाटी पुलीस लागोल म्हूण हांव धांवन तुमगे घरा येयलोलो हे तुगे बायलेन म्हाका तुमगेले बोंगल्या लिपोवन लुगार दिलो काय बरें उद्धार काडचा मनीस मरे नाच जालें खूंय गेल काय 8 दीस जाले म्हजी घरकान्नूच ना अरे आतां बायलो तेक मरे तूं कितलेंय बरें कर तेंच मरे तूं हांग्या सूर्ग आनी संवसार आनी तेंच हांग्या तेंच उठी दी पूण एक फसका काडी लागून गोवाको केस्तां कोताय गोवागे गोर सोटाय आनी मांगे घर म्हळ्यार बरोबर आसलो तुगे माय हुया रे वय तुगे माय हुया माय आपल्याचेच कुशेन घर सोडून गेली आपल्याचे हुशेन गेली ओ बायले हुशेन गेल रे अरे माय म्हळ्यार तुम्ही कित सोचमोताय अरे बायले गे आयको तू माय करा तू बायल काटा अरे माय काय तू बायले सोरकोता अरे माय एक भुरग्या जल्म मारपा 9 म्हयने त्रास काटा 9 म्हयन्या कुर्सतो अरे एक भुरग्या जल्म मारपा एक माय कितू त्रास पडे तू जाणा अरे माय म्हणलो की ते झेरॉक्स मशीन रे वयल्या ओरिजिनल कॉपी गायली सुगल्या झेरॉक्स पायसल्यो अरे 9 म्हयन्या कुर्सतो 9 म्हयने जात्रे मरे माय कितू त्रास काण एक भुरग्या जल्म मारता आणि तू माय करा तू भायर काटा पूण माय म्हजी लागीं बरी आसा म्हयन्याच्या म्हयन्याक हांव तिका दुडू दिता कास्ता. तिचे देस्पेजाक कास्ता मरे तुगेले मुरचे पयलीं तूं घाव कोता आनी मागीर वयल्या मोलम लायता अरे दूख कोणा जाता माव कोणा उता तेची दिल तुवें तेची दिला सॉरी तुझ्या बुगूच म्हाका सॉरी तुझ्या बुगूच हे तुजे बायले चूक केली हांवें तुजे लागीं विचार वर. हांवूच केल्या चड बरो चूक जाली म्हणजे हांवूच केल्या हांव आनी जिवा सणान त्या उलोवपा जाय म्हूण उलयला त्या टेन्शनाचे तो आहा बाडो बायले लागून तो बाळ दीस रात वचे आमरी अगोद देखून तो बाळ बायले सुदूं भोंवता म्हाकाय तरी माय आसलोली आनी म्हाकाय बायल आसलोली हांव कित कोतालो म्हूण कोण जाणा कित्या बायले बैले पालमुटी ऑटोमॅटीक मोव जाताय न्हू Amcia modlo morotto Contine boro Ducaci cottaso Familicia Moga che dus rosa in aso Bore cornio Tuzo soda tugras cotta Sonsara naso so Per naso puglia gawan Oi tu inde wachalawan Ek vatto purgo nodriketa Jesu to mugta kaso Duduan to adarnaso Guri bisalin to chieta Ek dis mein paig wegen duru
सगळ्यांची मोगान काळजा घेतली जिकोन ऑर्डिनेशनाची तारीख आसलो तो राखोन फामील सोयऱ्यान सगळ्यांक आमंत्रण दिल्ले एकेकल्याक तोंडान आपल्या सांगोन व्हडल्या गोंया ऑर्डिनेशन जाता जायतो लोक पाद्री येता माय पाय ताच्यो भयणी येयना दिसोन जिवताचो निराशी जाता फुडें सांगूंक हे काडीच भिता त्या दिसा एक गूढ रावलो लिपोन ऑर्डिनेशन ताचें चालूच आसतना एक फादर बिशपाक कितें तरी सांगता मनशाची बी तुजें सोपोन ऑर्डिनेशन सोंपले बरे भाशेन जावन ताचें मी वेंग मारून ताका सगळ्यांनी केलो बी फामील येवंक ना म्हूण ताणें केलो व्हड सॅक्रिफीस आनी जिवितान ताका सदांच तुगडा सुल्लो तो म्हूण व्हड मारेकार दी बिशपान एक सुरो सोडूंक ना न्हूय म्हूण गोराय धाडूंक ना तिराताल तीन पोलासेन सादता फाल्यां पयसुल्ल्या गांवांत वचोंक जाय थंय तुवेंनूच मीस सांगोंक जाय अशें सांगून ताका ताच्याच घरा वता घरा तो कितें पळयतलो माय पाय आनी दोग्योय धाकट्यो भयणी काशावान दिसती पडटा तांची मोडी फोडून जिवाक पडले जाव काशावांक वेंग मारून रडो दुखांचे करून वाव देवाचेर शीण करून ताणेन मनान घेतले तूं भाव कालूच ऑर्डिनेशन आयज मातयेक हांकां लावूं देवाये कित्याक केले फाव सगळीं येवन ती टॅक्सीन बसून ऑर्डिनेशनाच्या मिसाक वचून मातसो हायवे रस्त्यान येता नेटान तांचे ट्रक येवन बसता आखीच तांची टॅक्सी चेपता ऑन द स्पॉट आख्खो कुटूंब सोमता जायते पाव आमच्या मनान जायती चिंता पूण देवाचो देव जाण आसता निर्मिला तेंच मेवता पूण देवाचो देव जाण आसता निर्मिला तेंच मेवता माय हांवें तुका 100 फावटी सांगला घरातले कसलेच काम तू कोची ना म्हणून एक पावट सांगले सोजमो घेना तुका घरान सानूय मारूप ना ना अशें करून तूं म्हाका बेगीन जिवे मारून उडयतलें ना माय जितलो मनीस काम करता न्हय तितलोच मनीस तोगता जरी तर तूं म्हाका काम करूंक दिना जाल्यार हांव चल्ली म्हज्या घरा घरांतलो पांय भायर घालची ना तू पुतान कितें सांगलो तो उगडास ना बाय बोंगो म्हज्या पुताचें न्हय अकस्मात ते म्हज्या पुताक सोडून खंय गेले जायते माय हांवूय तेंच चिंतात दोगांय एकामेकाचो कितलो मोग करताली डेरेफेत नाचप एक अजाप कशें दिसता न्हय होय बाय कंप्लेन करून पुलीस पासून दिलें जाल्यार पुलिसेक पासून ते मेवना जाल्यार अकस्मात गांव आनी म्हज्या पुताक सोडून खंय गेले जायते माय तू घरान आसताली तेन्ना ताका कोणाचो फोन वो ताका कोण मेळोंक बाय येतालो बाय केतोय व्हडलो दुस्मान पासून जालो जाल्यार
केन्नाच कोणाचेर वाईट वाईट उलोवचें न्हू बाय तुका स्वताचं ते सांगता हांव जेन्ना त्या घरान आसतना ताका कोणूच केन्नाच मेळोंक येनासलो ना म्हणून ते कोणाच लागीं केन्नाच फोनाचेर उलोवंक ना हें सोत बाय हें सोत चले माय ते गोर आनी गांव सोडून गेले खंय पळय हांव तेंच म्हणटा खंयसरूय ते वचो पूण बरे भाशेन म्हजे सुनेक घरा हाड नाजाल्यार म्हजो पुतूच ना बाय माय पुतूच माय सगळे सारखे जातली चल तू भितर वच हांवें तुका च्या घालून दवरला च्या पिये आनी घे वेता नाही सान मारू नाका म्हणून सांगला न्हय सांगल्यार केन्नाच आयकोपाची ना गुड मॉर्निंग मॅडम गुड मॉर्निंग तू कोण म्हजें नांव लुकास हांव सेल्समॅन फ्रॉम बिचोली मॅडम मिक्सर जाय 3 जा 3 years वॉरंटी नाका आमकां कांयच नाका आनी मिक्सर बा आमी यूज करिना तश- आमी फातरीर वांटतात तशें जाल्यार डिनर सेट घे न्ही मॅडम एक घेतल्यार एक फ्री नाका नाका आमकां तुजें कांयच नाका तूं वच तू फाल्यां फाल्यां हांव जिरून घेतली फ्रायींग पॅन घे न्हय एकदम बरी क्वालिटी म्हजे लागीं पासून आसा 5 वर्सां जालीं कांयच जावंक ना तू फाल्यां फाल्यां हांव जिरून घेतली मॅडम आयज कित्याक नाका आयज म्हजो गोरकार घरा लागीना कितें? म्हाका ताका विचारूंक जाय मॅडम तू काजारी कोण काकवार दिसता तुका गो बडीर आसा मिस्ता न्हय ना बोटीर आसना गोंयांच आसता घे न्हय मॅडम प्लीज तू आयज नाका तू फाल्यां फाल्यां हांव जिरून घेतली मॅडम तू फाल्यां घेतलीच न्हय आज दवर हांव फाल्यां पोत्तून येता तुज्या गोवाक लायक जाल्यार दुडू दी ना जाल्यार हांव पोत्तून वता घे न्हय मॅडम प्लीज बरें बरें फाल्यां आनी येनाका तू कितले ताचे मार्केट रेट ओरिजिनल 700 रुपीज तुका 400 रुपीज विथ लव बरें माय माय बाय भितर मेजर म्हजे पर्स आसा ते मातशें हाड हाडटा बाय माय भितर आसा कितें होय घे घे बाय कोण तू आनी तू येवूय घरान आंटी हांव गोंयकार हांव सेल्समॅन आख्खे गोंयां बरोबर भोंवता बाय तुवें ताच्या लागीं माय कितें पळय घेतला? फ्रायंग पॅन दी ताच्या लागीं अरे. आमकां ताचें कांयच नाका लाग चलोंक फोन करून पुलिसेक आपो हा माय राव आंटी पुलिसेक आपयना काय जाल्यार लाग चलोंक वच सांगा चल्लो आंटी आंटी म्हजी सावडी पासून पडूंक तयार ना पूण कितेंय जावं चेडू मात बरें आसा फाल्यां पोत्तून जेरूल हांगासर येतलो बस बर शी बाबा माय तुवें ताका धांवडायलो कित्याक बाय वसो सेल्समॅन जो आमच्या घरा लागीं म्हजे सुने लागीं मोगान उलयतालो तो आनी हाकाच लागून आमच्या सोमे बसा बस जावन हांव तें घर सोडून गेलें बाय बाय तुका कितें दिसता आमचे प्रितीक जाणी होय माय हांव तेच चिंत्ताली आयज काल कोणाकूच पातींक जायना तशा कितें जालां आनी बाबा कित्याक जुदस आतांच तो सेल्समॅन गेला ताका पयला तुवें होय पूण जालां तरी कितें तो बाबा वसो सेल्समॅन हाकाच लागून आमच्या घरान केस्तां जावन हांव तें घर सोडून आयलेलें बाबा तुका दिसना आमचे प्रितीक जाणे होय माय म्हाकाय तशें दिसता तुमी हांगाच रावात हांव ताका पळोवन येता वच बाबा बेगीन वच बाय बाय वच तो हाकाच लागून आमचे प्रिती ना जाला आनस ताका खंयसर व्हरून लिपयला बाय वय बाय गुड इवनिंग सर गुड इव्हनिंग सर हें कितें एकूय केस तुज्या लागीं सॉल्व करूंक जायना जाल्यार तुमी आसून आमकां कसलो फायदो हांवें तुका पयलेंच सांगलेलें म्हाका ताचेर विश्वास ना म्हणून आर्य की बायल मनशाक ताचे लागीं सोदून काडूंक जायना जाल्यार तो सेल्समॅनान ताका को सोम्यो येता ते फकत आयचो बसून गव्हर्मेंटाचो पगार खाता राव चार्ल्स सर हें आयकूंक बरें दिसता तुका एक मामुली केस तुज्या लागीं सॉल्व करूंक जायना जाल्यार म्हाका दिसता हे फुडें कायदो आमी आमच्या हातान घेवचो पडटलो म्हणून जालें तुजें उलोवन आतां म्हाका उलोवं दी तुवें त्या सेल्समॅनाच्या वयर कंप्लेंट केल्यार अजुनूय 24 वरां जावंक ना जाल्यार ना सर चोर किरमिदोर गुंडा हाचो रिकॉर्ड आमचे लागीं आसता पूण ते खंयच्या वेळार खंय आसता हो रिकॉर्ड आमचे लागीं आसना न्हय म्हण ताचो फोन नंबरूय आमचे लागीं आसना तुमी कंप्लेंट केल्या उपरांत ताका फोन करून आपो पूण हांव तुका भास दिता 24 वरां जावच्या आदीं हांव त्या सेल्समॅनाक ह्या पुलीस स्टेशनार उबो करता दिस इज माय वर्ड थँक्यू सर ओके
या हे कितें हेच कोता अतय सर सर हे सगळें कितें हांवें चूक करिनासतना म्हाका दूख कित्याक हांव सांगता पयलें म्हाका सांग आमच्या मदलो कोणाक वखता तूं आतां सर कसो असे खंय आनी केन्ना वखता ताका तूं एक पावटी हांव तांगेर सेल करूं गेलो फकत एकूच फावट ना 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 3 पावटी 3 फावट फ्री गिफ्ट तुवें ताचे गोरकांनी कितें हाडलेलो मिक्सर ना टोसर ना कितें हाडलेलो म्हाका उगडास ना हांव उगडास करता तुका एक नायफ सेट 12 सूर्य एक चॉपर त्या भायर दार काडपाची एक कानोस रायट पूण हांवें ताका दिवूं ना सर हांव जाणा तो गिफ्ट तुवें ताका दिवंक ना म्हणून पयलें म्हाका सांग प्रिती ताची गोरकान खंय आसा हें तूं कितें उलयता सर ताची गोरकार खंय आसा ती म्हाका कशी खबर आसतली तूं ताचे लागीं विचार न्हय सर सर मॅडम खंय आसा सर हांव सांगता ती खंय आसा ती पयलें म्हाका सांग प्रिती तुका लायक जातालें नो निरपराधी सर हांवें निरपराधी म्हणलां तुवें अपराध केला म्हणून ना जाल्यार तूं निरपराधी म्हूण तुवें म्हाका कित्याक सांग हांव गेलो सर कोणाक तुका ओय से तूं तो निरपराधी रायट बिरांच्या मनशाच्या कारजान आसता जो मनीस हो अपराध कोत्ता सारकें सर सारकें तुजें सर आतां हांव घरा वचों म्हजी गोरकार म्हजी वाट पळोवन रावता आसतली हांव येता हांव म्हज्या गोरकांची वाट पळयत आसा म्हजी गोरकान केन्ना येतली हे म्हजे बेगीन पावतली ती आनी तूं म्हजें सोक चोरून हे पुलीस स्टेशन तुझें गांव न्हय पासस घे सगळें सारकें जातलें प्रिती आयज ना तर फाल्यां फाल्यां कोणें पळयलो म्हाका म्हजी गोरकान आयज जाय आतां जाय आयज जाय जरी तो तुका जाय तशें जालें जाल्यार तुजी केस घेवन तूं पुलीस स्टेशन येवचो नासलो तूं खूद सॉल्व कोत्तलो आसलो तुजी केस सो प्लीज लेट मी टेक माय ओन टाइम फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन पूण सर तूं नको हांव म्हज्या गोरकांनीचो जाणाव आतां तुमी घरा वचात आनी हांव तुमकां आपोवंक धाडटा तेन्ना येयल्या पुरो प्लीज पूण एकूच पावटी विचार ताचे लागीं ताणें म्हज्या गोरकांनी पयलीं बंदूक घातली विचार ताचे लागीं म्हाका म्हजी ड्युटी करूं दी ना तर घे तुजी केस फायल आनी खूद तूं सॉल्व कर तुजी केस सॉरी सर पूण सर एकूच पावटी विचार ताणें म्हज्या गोरकांनी म्हज्या प्रितीक पयलीं बंदूक दवरला विचार ताचे लागीं विचार ताचे लागीं साल्वादोर ताका भायर हाड अरे ह्या म्हणल्यार लॉस ना काडा मुजी जीव गळ्या कोयली पकडे येता शी हाता होई तांबोडाची हा चोय सर वळपड येता का पळय मिस्टर शी म्हजे लागीं सोद सोदून काडपाच्यो 2 स्किमी आसा एक म्हज्या तोंडाची दुसरी म्हज्या हाताची खंयची स्कीम तुका लायक जाता तोंडाची वो हाताची तोंडाची सर गुड पळय हांव बऱ्याक बरो आनी वायटाक चड वायट ह्या म्हज्या कानाक फकत सोत आयकोपाची संवय जाल्या आनी एक पावट हांवें फोट आयकले म्हणटकूच मागीर हांव सारको टेन्शन मागीर म्हाका मनीस कोण सानवार कोण ते पासून ओकोंक म्हणा देखून जाता जाल्यार सोत सांगूंक तोसवीत कर हातूंत तुका चड फायदो आसा ओके सर प्रिती ताची गोरकान खंय आसा सर हांव तुका सत्य सांगू सांग हांव तुका सत्य सांगू सर सांग म्हाका खबर ना सर हांवें तुका आतां सांगलां म्हाका फोट आयकोपाची संवय ना म्हणून हांवें सत सांगला सर प्रिती तुका लायक जातालें सर प्रिती सर येस हांव ताच्या मोगान सारको पिसो ना 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 सर ना ना हांवें ताका लिपोक ना हांवें ताका व्हरोंक ना हांव निरपराधी सर तुवें व्हरोंक ना तुका कांयच खबर ना ना सर म्हाका कांयच खबर ना नो प्रॉब्लेम आतां म्हज्या तोंडाची स्कीम सोंपली उरल्या फकत हातीची खंयची उरल्या आताची सर गुड हवालदार साल्वादोर सर चल ताका भितर व्हर यो रे रेडिया तुका भावण्या चलस
टाय काढ किती हसता मी सांगितला टाय काढ काढ म्हणून सांगितला तुला गो माग त्रास घरी जा पाहिला होई हा होई सोड सगळं सोड हा वचो येलो सर येलो आता काट पितो रूस आता तुझं काटतो सारखे बोस बोस हे दाण्याचे बोस बोस मग सांगितला एक मोडी मात मरे या सर या सांग प्रीती तू असा नको सर तू नको माका खबर ना सांग 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 विक्या सांग 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 प्रीती तू असा सांग तू असा आम्ही विचारला प्रीती तू असा माका सगळं सांगताय प्रीती तू असा सांग माका खबर ना सांग माका खबर ना मारी नका सर सांग तू काय खबर ना सांग सांग ना सांग सांग बेगीन सांग कासाराचो साक्रामेंत आमकां ओडून दवरला देवा संवसारान एकठांय जियोंक जाय भायली नानी गोवा देवान बोडला तें मोडून म्हूण आसा कोवीद पुस्तकां पूण गो बायलांक सेपारात करूंक डायवर्स केला मनशां आमच्या धर्मान गोवान बायलेक डायवर्स दिल्यार लोक खबरो कोत्ता तशेंच तियात्रांनी डायवर्साची कथा दाखयल्यार लोक वाज येता सदांची काणी म्हणून लोक दोतियात सोडून वेता उपरांत तियात बंद पडोन डायरेक्टर बाबडो त्रासान पडटा टीव्हीचेर इतली सिरियलां येता एक दादलो सो बायलांक सोडून सातवे लागीं काजार जाता बायलूय सात गोवांक सोडून आठव्या लागीं काजार जाता ही सिरियलां पळोवंक कोण वाचेना वेल्यान गोस्तान पळयता मानपाय सिरियलां पळयतात तशींच भुरगीं ती सोडिना तेच करून पेटयलेल्यो वात्यो कोबाक सिरियलांक बाबा जायना सिरियलांचो मोग वाडोवन देवाचो पासून उगडास येना भुरगीं टीव्हीचो उमाग घेवन न्हिदतात माय बाय ते पळयना सात पावटी काजार जाता तें भुरगीं पळयता काजाराचो साक्रामेंत म्हणचे कांयच न्हय तांकां दिसता ही वायट शिकून तीं आपल्याच्या जिवितां आपणायता वो बायलेचो संवसार जायना ती एकामेकाक सोडटा डायवर्साची केसीक लागून पाद्री बोब मारतात आलतारा कांदोळ्यांचेर हाडून न्हिदला आम
सिरियलां भुरग्यांक दाखोय नाकात होडी लाताय मागता उपता पोय प्रीती पोय तुझे विडे बोगल्याचे असतात किती झाला तो पोय पोय मुजो असतात पोय किती झाला तो तू नासताना या घरात तुका किती उणे असले सगळे मागता ते तुका तुझ्या पायाशी हाडून दितालो काय सुणे करूंक ना हांवें तुका कितलो तुजो मोग कोत्तालो मुझ्या मोगात तुका किती उणे मेवले प्रीती किती उणे मेवले खंयसर आसा जाल्यार म्हाका एक फोन कर हांव येता तुजेची धांवून तुका व्हरोंक येता प्रीती हांव तुका व्हरोंक येता प्रीती हांव तुका व्हरोंक येता दुनिया संसार वो आसा तुजी मुठी चिंतना पावता तूं यात पावोंक कुटी संसार तुजो जायनेजो उगडास दुर्मोटी म्हजो संसार कोबार एकूच राती संसारांतले सगळे सूख दिवून कितेंच तुका करूंक ना उणें देवाचो गुट्टो देव जाणा थोडे चिंतात आपण म्हूण शाणे संसार रचून मनशा कुळाक रचलो ताणें कितेंच घडचें ना देवाचे पदवे विणे संसार रचून मनशा कुळाक रचलो ताणें कितेंच घडचें ना देवाचे पदवे विणे कितेंच घडचें ना देवाचे पदवे विणे चार्ल्स प्रीती प्रीती बाबा म्हजे पुता बाबा मायंगे हो तुजो बेस माय. कितें रे म्हजे पुता हा कित्याक तूं सोंसपना रे म्हजे पुता ते परत येवचें ना म्हणून तुका कशें गमले माय चेरूल येतले गे माय ते केन्ना येतले सांग केन्ना येतले तीच म्हाका खबर ना गे माय पूण ते येवचे नासले जाल्यार कितें तरी घेवन वेतले असले कांयच व्हरोंक ना ताणें कांयच व्हरोंक बाबा ना हो तुजो बेस म्हज्यान बोंब जायना हांव तुका घरा व्हरोंक आयलें रे म्हजे पुता ये म्हजे बरी घरा ये ना माय तूं वच माय हांव म्हज्या प्रितीक रावता बाबा हांव म्हज्या प्रितीक ये रावता रे म्हजे पुता माय बाबा माय पळय फोन आयला चेरूल म्हज्या प्रितीचो माय म्हज्या प्रितीचो चेरूल म्हज्या प्रितीचो माय हालो प्रिती Is this Charles? कोण बाबा प्रीती Happy birthday, Charles. Many happy returns of the day. कोणाचो बर्थडे आनी तू कोण उलयता Koritzo, your birthday, you forgot. And me, I'm your friend from Pune, Priyanka. So how's Priti? Any good news? थँक्यू प्रियंका थँक्यू बाबा कोण कोणाचो तो माय बाबा म्हज्या एका फ्रेंडाचो फ्रेंडाचो पुनाक तान आयलोलो म्हजो बर्थडे म्हणून म्हाका विश करी माय आयज बर्थडे गे म्हजो आयज आयज वय रे म्हजे पुता आयज तुजो बर्थडे मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे माय तुका दिसना गे माय ते म्हाका विश करूंक आयज झेरूल येतले म्हणून झेरूल येतले गे माय मागता देवा लागीं ते जरूर आयल्यार पुरो झेरूल येतले गे माय येतले
चेरू माई 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 पोय फोन आयला चेरूला फोन म्हज्या प्रितीचो वय वय हॅलो प्रीती बाबा तुझी बोन त्रिशा हॅपी बर्थडे टू यू म्हजे बा देवान तुझी सगळी चितलेली चित्रा शांती पाव आणि तुझी गोरकान बेगीन उसकार थँक्यू सिस्टर थँक्यू बाबा बाबा माझ्या साल्वादोर माय माय कोणाली माय मॅडम सरी मॅडम मॅडम म्हाका हवालदार मूल मार्गे कित्या सालादोर मूल माल जाल्यार घरा कोमायन उल माल दिसता होता हाय होय. माय पुलिशीन आशिल्ली ना माय मुगे पदरा बाराबर पडोन गेल्ली कोणा बरोबर पदरा बाराबर पदरा बरोबर पळोवन गेली आणि तुका कोण पोसलो तो म्हाका पायन पोशिल्लो पायन पोसलो होय. पाय पुलिशीन आशिल्लो ना आ? मुगे पाय सेक्समॅन शी 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 सारको पुरसा मरे तू आ सेक्समॅन मुगो सेक्स मॅन होय सेक्स पण वाजतला दिसता सेक्समॅन आजनारलो मागीर? सेक्समॅन सेक्स मॅन होय म्हाका काय समजना तुझे ना चोय तो मोठ्यालो पयर आम दोन हाडो ना जेमी आहा तो चोय चोय त्या गारगारांनी हें घेवन मोताय त्या चोय मिक्सर बिपोती घेन सेल्समॅन होय. सेक्समॅन म्हणटालो तू तेच ते. सेल्समॅन म्हणटा होय, तेच शी, ते. शी, 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 तुझे लगे उलोवन मरे एनिवेज हांवें तुका कितें उलो मारलो आ तुका मुज गरज हा म्हाका तुजी गरज ना आ याद आयली केसोली आज दीस कितें आयज सुंकरार शुक्रार म्हण हांवूय जाणा हेय तारीख कितें 1 तारीख मग 1 तारखेक कितें करपाचें आमगे पागरा दीस 1 तारीख आनी हप्तो कोण हाडटलो होय मॅडम पयलीं सांगता हप्तो हाडू हांव वचपाना म्हळ्यार वचपाना हप्तो हाडू वचपाना कितें वचपाना किती हप्तो हाडू थिंग लोक केसो गाडी माताई केसो लेशी राब सुटाई तुम तेंगे बसोन हप्तो हायन हायन मोठे जाताय आणि आम तेंगे गाडी हान याचे बारके दोन जाम मोठाय कोण कोण मोठी जाता आनी गो तू कितें सांग तूं आतां हें हप्तो हाडून वचच पडटलो तें हांव नाका हांव वचना म्हळ्यार वचना सराक सांगतली हांव सर सांग कोणाक सांग वचना म्हळ्यार वचना गुड मॉर्निंग मॅडम कैसे है गो मॅडम कैसा बाबा कैसा ओके ओके बरी आहे भितर सरले ते भाशेन आपल्याला मावणे भितर सरले दिसना होय आणि कित तरी हांव पुलीस स्टेशन म्हळ्यार कित म्हूण येता मावणे म्हूण येता हांव हिंग येता म्हणटा न्हू हांव पायक सांगून येता वयता मावणे वयता म्हूण घे 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 ए, घे रे चल 1000 दोगांय हाडून हे येऊ आज कितें लॉटरी लागल्या दोगांय हाडून हे येऊ बर्थडे कितें रे आजी ना रे हा वयता हुंय फाल्यां लंडन वयता हा बाबा नाक रे हांव तुजी पांय पडा तू लंडन वचनाक रे तू आमगे सारको डेली ब्रेड मरे बाबा आणि तू लंडन गेल जाल्यार आमगे बायल भुरगीं उपास पडो मरे दुधा लात आम कोण दिता रे बाबा तू चोरीत राह आणि आमक फायदो कर रे रे केसो मनीस आहे रे बोर जात्याक मरे बरोय जावपा दिनाय चोर 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 मो फोर्स कोताय वयल्यान होय वयता लंडन वयता होय होय खंय वत म्हणटी हांवें? लंडन गो लंडन वय गो शर्मिला तुज्यान लंडन वचपा जायना कित्याक जायना म्हळ्यार जायना तुजे कितले केस पेंडींग आसा ते जाणा तूं कायद्यान तुज्या इंडिया भायर वचपा जायना अनलेस एंड अंटील यू हॅव अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गव्हर्नमेंट फ्रॉम द कोण इंडियन गव्हर्नमेंट आगो तुमगे इंडियन गव्हर्नमेंट म्हणाय तुमगेलो गोवा गव्हर्नमेंट म्हणाय तितू कितली चोर कितली किरमीदोर कितली स्मगलर नाही ते म्हाका सांग आगो तुमगे एमएलए चोर तुमगे मिनिस्टर चोर तुमगे प्राइम मिनिस्टर पळय म्हणा तो देखून जेलींतल्यान पास जालो हा पुलीस लोकां पळय मिनिस्टर लोकां पळय आणि हे मामुली चोरान इंडिया सोडयतो जाल्यार चोरांकडे परमिशन घेवपाचें ते तुगेले खरे रे हांव मानून घेता पूण कायदो तो कायदो न्ही हे तुमगे कायद नाही हय. ते कायदे एशको कात्री घाले ओयल्या मीठ मारे मिरया पीठ मारे आणि पार्लमेंटा बायला सुकोवंक घाले तुमगे इंडिये कायद कोताय ते चोर कायद पाठाय ते चोर एक उतर नाके इंडिये चोर 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 राव रे पुद्द परत परत तुगेली म्हणटा तूं खंयसर रे इंडियेचो न्ही आतुनु आ? आल्लोलो once upon a time not now Hey. now I'm having Portuguese passport which means I'm a citizen of Portugal वता बरे वयता वयता बरी कोण वयता पेंडिंग केसेस त्यो पेंडिंग केसाचे दोगांय कायली बाजून हाया
बरे मनशा अचय हो एकलोच भुरगो म्हाका खूय मेळ जाल्यार बरे मनशा मुठा यार कोण म्हणय बाबा की जालें सांग हो म्हणजे हांव दाखोय नाका अरे 25 पार्ट पूण हो फोटो दाखोल ती म्हाका अजून मेळना रे बाब बायलू अजून मेळोंक ना चौकशी करूंक आयला शी केसलो हायदासपणा असो निचान तेको एक केस सॉल्व करूं जाय नाही ते फकत हप्त्या पडला हप्त्याचे मुइन जातलो आणि काय जापा चोय बाबा आज बरे अच्छा हेच कामा लागून ही टील म्हाका तुमगे इंडियाची इंडिया सोड हांव लंडन वयता लंडन वेताय जोरी तर लंडन म्हाका तुगे बायल मेळ्ळी न्हू हांव कार्गो कोण धाटा बिनाका कार्गो कोण धाटा हांव देव बरें करूं देव बरें करूं बाबा वय रे बाबा बरो मनीस तो देव बरें करूं मॅडम तुका कितें दिसता म्हजी गोरकान मेवतली न्हय हे पळय मिस्टर चार्ल्स हांवें तुका 1000 फावटी सांगला तुगेली घरकान्नी गेली केस इन्स्पेक्टर विवेक हँडल करता म्हणून परत म्हाका हे प्रश्न विचारत तो म्हजो टाइम वेस्ट करनाका हांव पयलीं सांगता हांव बरो तुका सोताय ना मॅडम पूण हांव म्हजे पयलीं गोरकान प्लीज शट अप तशें जाल्यार हांव तुजे लागीं एकूच प्रश्न विचारता एकच मरे हो एकूच बरें विचार म्हज्या जाग्यार तूं आसली आनी तुजो गोरकार ना जालोलो जाल्यार तूं कितें करतली आसली घरांतूच बसून रावतली आसली वो परत पुलीस चौकीर येवन आपल्या गोरकाराची चौकशी करतली आसली सांग म्हाका गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सांग तू कित्याक आयला कितलो विश्वास आनी भरोसो दवरून हांव हांगासर येता पूण एकूय दिसाक म्हज्या गोरकारीची बरी खबर म्हाका कित्याक सांगना पळय मिस्टर चार्ल्स हांवें तुज्या गोरकांनी सगळे स्वाते सोदली पूण खंयसरच ती म्हाका मेळोंक ना न्हय म्हूण तेच्या वयर म्हाका कोणाच कांयच सांगूंक ना म्हाका दिसता तुजी गोरकांनी इंडियेच्या भायर पावले आसता म्हणून पूण ती कशी भितली तेचे लागीं पासपोर्टूच नासली मिस्टर चार्ल्स आमी पुलीस तुमचे भाशेन मनीसच आमी सात न्हय म्हणून आमी पारकेय न्हय तुज्या गोरकांनी हांवें सगळी स्वाते सोदली एका सुत्रान आख्खें गोंयभर सोदली पूण खंयसरच म्हाका ती मेळोंक ना पूण हें अशें कशें जावं येता कित्याक जावंक शकना घोडे तुजी गोरकान तुका आनी हो गांव सोडून वचोंक शकता ना सर ना हांव ताचो खूब मोग करतालो कांयच उणें करूंक ना हांवें ताका कांयच उणें करूंक ना मिस्टर चार्ल्स तुजें नांव फकत मिस्टर चार्ल्स डिसोजा रायट यस सर पूण जाणा जावं प्रिन्स चार्ल्स फ्रॉम UK हाची गोरकान प्रिन्सीस डायना प्रिन्स चार्ल्साची गोरकान जावनूय ती एका दुसऱ्या मुस्लीम दादल्याच्या मोगान आसली जाल्यार तिचे लागीं कितें उणें आसलें कांयच ना जरी तर प्रिन्सेस डायना लागीं इतलें आसोनूय ती अशी करूंक शकता जाल्यार तुजी आनी कसली बिश्य धाडल्या जाल्यार तूं म्हणूंक सोदता म्हजी गोरकान कोणा दुसऱ्याच्या फाटल्यान पडून गेली म्हणून हांव म्हणना बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू यू तुम्ही म्हणटा तिका सगल्या गोंयांत सोदली म्हणून पूण हांव सांगता तुम्ही सगळे सुवातेचेर तिका सोदूंक ना हांवें सोदल्या ना सोदूंक ना हांवें सोदल्या ना सोदूंक ना हांवें सोदल्या आनी सोदलेली जाल्यार तिची मेलेली कूड तुमकां जेरूल मेवतली आनी खंयसर मामुली गोवा युनिव्हर्सिटी फाटल्यान रस्तो आसा थंयसर जाल्यार तुका कशें काय खबर हांवें म्हज्या गोरकांनी खूद केला वय 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 तुवें तुज्या गोरकांचो खून केला ना म्हणू नाका मिस्टर चार्ल्स मिस्टर चार्ल्स खूब सतायलो तुवें म्हाका एकदम चड तुका कितें दिसलें तुज्या गोरकांचो खून जाला म्हणून आमकां पुलिशेक कांयच खबर ना म्हणून ज्या दिसा तुवें कंप्लेंट केलेलो त्या दुसऱ्या दिसा आमकां तुज्या गोरकांची कूड मेवलेली एके गाडयेन घालून व्हरून गोवा युनिव्हर्सिटीच्या फाटल्यान एका सडक मारून दवरलेली सडक न्हू म्हणटा गाडयेक एकूय स्क्रॅच पडलेलो नासलो हाचेर आमकां गमन आयलें की तुज्या गोरकांनी एक्सिडेंट न्हय पूण तिचो खून जाला मर्डर जाल्या आनी ही मर्डर तुवें केल्या ना म्हणून नाका मिस्टर चार्ल्स वय तुवें तुज्या गोरकांनी जुएशी मारल्या न्हय तुवें तुज्या गोरकांनी जुएशी मारल्या न्हय येस म्हज्या गोरकांनी हांवें जिवेशी मारल्या येस हांवें रायट
हवालदार साल्वादोर सर सर कितें जालें सर त्या सेल्समॅनाक भितर वचून भायर हाड बरें सर यो रे तो बस सरान आपय तुका पळय मिस्टर प्रितीचो कुनी मेवलो हो जावन आसा तो वो कुणी होय सर सर तुवें मॅडमीक मारली आनी मार म्हाका मरे सर कुडो म्हजो काडलो पयर म्हजो हें स्टार्ट कितें केला तो अशें तुवें कित्याक केलें रे कित्याक आय एम सॉरी सॉरी आवयस 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 कोण कोत्ता रे पापार कोणे दिवची पडटा जाप आवय 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 कसो आसाय रे हा बरो पूण तू कोण कोण आहे म्हाका हांव कोण अरे हो लुकास बरे सेल्समॅन फ्रॉम बिचोली वय लॉंग लास्टिंग लॉंग लास्टिंग अनब्रेकेबल अरे बाबा लॉंग लास्टिंगूच म्हणून उरलो नाही ते पालो तोलो असलो कितें जालें रे आवय सात लयले काय कितें जालें आता सबूत देखून खबर ना तेका लागून मोटरसायकल दोन लाख ताकाच लागून घातलं. आणि हांव मुठू चोडे हात कामून अरे बाबा ओय मारला मरे म्हाका बोर कोणी मारलं रे इन्स्पेक्टर विवेक बोलले मरे माझ्या बोलून आवय तो डेंजर सारको कितें जालें रे कित्याक मारता तुका अरे तो म्हणटा चालताची बायलेक हावेल वेली म्हणटा मरे वयल जाला दी मरे तेगे बायलेक तेज बाड्या भंग रे पिश्या भाशे बहुत मरे जैना हायना पिना निदना शर्ट देखू काना तोची काना बहुत मरे धीरे तेगे बायलेक अरे हावेन कुय वेल्यार ताचे बायले कोण वयल्या अरे ताचे बायलेचं खून झाला मरे बाबा मारली ए मारले अरे कोण मार रे कोण रे काडीत नालो दोडदी रो तेगे बायले मारतो तेज बाड्या भंग मरे कोण तो पिस्सा तो आता कोण काय म्हणता ओय अरे ताळेलूच मारला मरे तेणे मारल्या ताळेलूच मारला तोच मरे सोदू मोता ए, की तू हुशार रे बुरगो अरे तेज मरे आम चुरचुर कोता आणि तोच मारता अरे मारले ताळे ओय वेला म्हाका ओय. अरे पोळून बोलले मरे माझे पितायल मरे होय रे तुका लास्टाक कितें किते बाहेर हाडला ओय. सॉरी म्हटलं खबर केलं मरे. हेच बरी पुलिसिंग गेले कोणाक दोताय माताय आणि मागी सॉरी मुठाय आ पुरो रे बाबा आनीक जाणाय तू किते पुलिसाची स्टाईल जाणाय कित करपाची जेलीन मारपाची स्टाईल कित कोणू अरे सगळ्यांचे रितले बाहेर ओय. हाडटा लाईनीन धरतात मागी? मागीर आका विचारतात ओय. तुवें मला ताचे बायले ओय. द्या. तेका ताका दिताय. ताका दितात ओय आका कांयच करी ओय. आका खबर देखून ना ओय ताका विचारता ओय. तुवें मारल्या रे द्या उस. कोणा विजा पडोती काय कोण सांगूंक जायला रे बाबा पुरो रे बाबा सर्विस केल्या ती पुरो ओय. अरे तेच कोय रे रात जाली म्हणतो जावलदार एरिकादर घेऊन येता बरे बाबा तो पण कितरी बरें सोद बरे जिवाक अरे बाबा कितें सांग पोटान मशिनरी आसा म्हणून देखून गमोलार घेतोस अरे तो मासाल त्या गांधी मार्केटान घेताय कसलो ओ तो तुमगे एरिका दुरां घेताय तो ओय. पयल्याकलो 15 भाशे घेत रे मासालो मागीर? आवय मुठा केसो बिस्कुट कुताय कामू आवयच नाका रे बाबा नाका खबर सांगला काय मसाल्याची पुरो पुरो सर्विस गोया केल्या ती आत कोता आता कळू येवचें मेवता जाल्यार पळयता ओय. दुबय वेता रे बस बाबा बाबा बरो मनीस जाव आवय म्हाका इंडिया रावन ईट येयले ओय. इंडिया सोटा आणि आय सो हांव आदी गोंया आमी खुशालपणान सारले आमचे भुरग्यापण त्या तेंपार गोंया भायलो लोक चडसो दिसो नासलो कोण आतां खंयसरूय तूं वयशी तर भायल्या लोकांचें दिसता तोंड फुडारा गोंया कांय उरचें ना रे काबारा आमचें गोंयकार कोण भायलो लोक गोंया येवन पळयात जाले शाणे गोंया काम करून बाटा फ्लॅटां विकती घेतली तिणे आमी गोंयकार भायर वयता हाडूंक भायल्या गांवचे चोणे गोंया भायलो लोक सुबेज गोंयकार जाल्या उणे गोंयची चेडवां भायलो सोबयताली निस्त्याचो बाजार कागरो बुलूज नेसून गोमट्यार लांबताले कितलेंच भांगार आतांची चेडवां नुस्तें विकूंक लोजयेंतीन जाता फुगार ती पॅरीस लंडन गेले रे पावसांनी दिता म्हणून पागार गाडया नुस्तें विकून गोंयच्या लोकांक
सुकान काय घातला पडला दुकान आम्ही कसले काम आतीन करून जीवान गोट असले व कोण आताच्या भुरग्यांक बायलो मुनीस जाय घराक लावूंक नी सोड इगोर्जेन पेदो ना गांवांत एक मुनीस मरण जाल्यार तोंड गांडयाक सोदून हाडचो पडटा मिटिरीन काडूंक मोड आदले पोदेर मेले आनी ते उणे काबार जाले आतां बायले पोदेर सायकोलीन भोंवन माता उले चेडवां बायलो नायटी घालून आलून धांवतात फुले पोदेर खोशी जाता पूण तिचे बुडकुले आदले पोदेर मेले आनी ते उणे काबार जाले आतां बायले पोदेर सायकोलीन भोंवन माता उले चेडवां बायलो नायटी घालून आलून धांवतात फुले पोदेर खोशी जाता पूण तिचे बुडकुले जुई जायलो रे आता जाल्यार गमतले आता जाल्यार सामके गमतले कोणे मारले पळय आता सोमकेच गमतले ओय गो फिलोमेन तू कितें तेणे माल गो तुगे बायलेक हांव स्पेशली येयला ओय गो आता जाल्यार सामके ऑर्डर 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 चोया म्हणी एक गमत केस होती एडवोकेट गॉम्स यू मे प्रोसीड थँक यू युअर ऑनर युअर ऑनर एप्रिलाचे 2 तारखेर जुस्तूस सकाळच्या 10 वरार मिस्टर चार्ल्स डिसूजा मारगांव पुलीस स्टेशनार आयलो आणि कंप्लेन बरोवन दिले की आपली मोगाची गोरखान मिसिंग लापत्ता आणि पुलिशेन जाता तितले बेगीन तिका सोदून काडची म्हणून युअर ऑनर चार्ल्स डिसूजा जावन आसा एक बरो फामाद बिझनेसमॅन सोत उलोवपी ताचे कंप्लेन बरोवन घेतले इन्स्पेक्टर विवेक फर्नांडिसान तो एक हुशार पुलीस इन्स्पेक्टर ताणे कितलेशोच ड्रग्स थेफ्ट स्मगलिंग किडनॅपिंग असले केसेस सॉल्व केल्यात युअर ऑनर युअर ऑनर जेन्ना ताणे कंप्लेन बरोवन घेतले इन्स्पेक्टर विवेकान चार्ल्साक सांगले की आपूण 24 वरां भितर तुजे गोरखानीक सोदून काडटा म्हणून युअर ऑनर आणि 24 वरां भितर सोडूच 18 वरां भितर इन्स्पेक्टर विवेकान आपली हुशारकी वापरून मिसेस प्रीती डिसूजाक सोदून काढले युअर ऑनर खोतेची गजाल म्हणल्यार युअर ऑनर ताका प्रीती डिसूजा जिवे मेळोंक ना ताका मेवली प्रीती डिसूजाची मेलेली कूड हो युअर ऑनर प्रीती डिसूजाची मेलेली कूड हांवें आदी फुडेंच तुका सांगलेलें युअर ऑनर की इन्स्पेक्टर विवेक एक हुशार पुलीस म्हणून ताका पयलोच दुबाव पडलो पूण कोणाकूच दाखोवंक ना आपणाक दुबाव पडला म्हणून पंचनामा केलो आनी सोमतीच कूड धाडली पोस्टमॉर्टमाक पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट आयला युअर ऑनर युअर ऑनर पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट असो सांगता की प्रीती डिसूजा ऍक्सिडेंटान मरोंक ना पूण मेल्या त्या आदी फुडेंच कोणे तरी तिका जिवेशी मारल्या आनी त्या मोटरान हाडून दवरल्या लोकांक दाखोवंक व पुलिशेक दाखोवंक की तो एक ऍक्सिडेंट घडला म्हणून हो फॉरेन्सिक रिपोर्ट आतान पडना फुडें इन्स्पेक्टर विवेकान नव्यान आपलें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें आनी थोड्याच दिसां भितर युअर ऑनर त्या खुन्याक सापडायलो युअर ऑनर तो खुनी न्हय दुसरो कोण पूण तोच जेंटलमॅन जो एप्रिलाचे 2 तारखेर सकाळच्या 10 वरार मारगांव पुलीस स्टेशनार येवन आपणाचे कंप्लेन दिलेलें की आपणाची मोगाची गोरखान मिसिंग म्हणून तोच तो मिस्टर चार्ल्स डिसूजा युअर ऑनर ऑर्डर युअर ऑनर चार्ल्सान खुद आपल्या तोंडान कन्फेशन केला की आपण ती क्रीम आधारल्या आपण आपणाच्या मोगाच्या गोरखानीक जिवेशी मारल्या म्हणून युअर ऑनर ह्या आसात रिपोर्ट हो जावन आसा फॉरेन्सिक रिपोर्ट हो कॅरेक्टर रिपोर्ट इन्स्पेक्टर विवेकाचो आणि हो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट मारगांव पुलीस स्टेशनाचो युअर ऑनर या टेप रेकॉर्डार आसा कन्फेशन जे चार्ल्सान केला की आपण आपणाच्या गोरखानीक जिवेशी मारल्या म्हणून
चार्ल्सान खुद आपल्या तोंडान सांगला वो कबूल केला की आपण आपणाच्या गोरकांची वेशी मारल्या म्हणून हांव या मानेस कोर्टा लागीं विनंती कोत्ता युअर ऑनर की ह्या खुन्याक मरणाचे फरमण फावो कोच्चे. दॅट्स ऑल युअर ऑनर. मिस्टर चार्ल्स तुजो एडवोकेट आसा तशें तर हांवें कितें आयकलां आनी वाजलां तें सोत. केशी वयर म्हजो निकाल दिवच्या आदीं पयले सुवातेर इन्स्पेक्टर विवेकाक व्हड शाबासकी दिता. कित्याक ताणें जायतोच टोकोस घेवन ह्या किरमीदाराक सांपडायलो देखून. म्हजी तुका परवी. मिस्टर चार्ल्स तुवें तुजे गोरकांनीक जिवेशी मारून वेल्यान तुवें मिसींग पुलीस कंप्लेन दिवन तूं पुलिशेक फोटोंक सोदी. पूण तूं चिंता तशी आमची गोंयची पुलीस ना. तुवें तुजे गोरकांनीचो खून केलो देखून हांव जुईज काश्मीर नासिमेंत सिकेरा अंडर सेक्शन IPC 302 मिस्टर चार्ल्स डिसोजा हांव तुका मुझे फॉर्मल मारच्या आधी हांव तुका कितें सांगूंक सोदता. हांव तुका कितें सांगूंक सोदता. परमिशन ग्रांटेड. जुई साहेब कॉलेजीक वेता तेन्ना आमी दोगांय एकामेकाच्या मोगान पडली आनी काजार जाल्या उपरांत म्हजे गोरकांनीच्या मोगा फुड्यान म्हज्या मायेचो मोग फुड्यान म्हाका उणें दिसूंक लागलो. इतलो हांव ताचो मोग कोत्तालो कांयच उणें करूंक ना हांवें ताका. हेच्या एकाच उतराक लागून हांवें व्हडलो बोंगलो बांदलो आनी ताचें इनॉग्रेशन फुड्यान म्हजे गोरकांच्या हातांतल्यान केलें. एप्रिलाचे 2 तारखेर सोदांचे स्पोरी हांव म्हज्या ऑफिसाक वचों भायर सरलो. अरे चोड वेळ जालो. ओके डार्लिंग. ओके बाय 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 डार्लिंग. बाय डार्लिंग. बाय. हांव म्हजी गरजेची फायल घरांतूच विसरून गेलो. देखून ती व्हरोंक हांव परत घरा आयलो.
तूं आयलो होय आनी केन्ना आयलो चोय गो फिलोमेन ऑर्डर आणि इतको गो हांव हेच पयले स्टोरी मरे कॉल केले पॉलिटिक्स जा बायलांगे तेशाचे आणि एका लागो मरे आमकां ऑर्डर ऑर्डर पोय मुझे गोरकानिक हावेल वेश मारल्या हावेल मुझे गोरकानिकची वेश मारल्या तुई साहेब आता तू म्हाका कसली सजा दिता ती सजा बघूंक हांव तयार आसा पूण त्या आदी हांव तुज्या लागीं एकूच प्रश्न विचारता म्हज्या जाग्यार तूं आसलो आनी म्हज्या गोरकांनी म्हज्या मोगाक विश्वासघात केला तसो तुज्या गोरकांनीन तुज्या मोगाक विश्वासघात केलो जाल्यार तूं कित्याक कोतलो आसलो सांग म्हाका वकील कित्याक आसा तू कित्याक कोतलो आसलो ऍडव्होकेट गोम्स तू कित्याक कोतलो आसलो इन्स्पेक्टर विवेक तू कित्याक कोतलो आसलो अरे सांगात म्हाका सोनोकी कित्याक आसात सांगात म्हाका अरे वकील कित्याक आसात जाल्यार हांव तुमचे लागीं विचारता मुझ्या गोरकांनी म्हज्या मोगाक विश्वासघात केला तसो तुमच्या गोरकांनी तुमच्या मोगाक विश्वासघात केलो जाल्यार तुम्ही कितें कोतले आसले सांगात म्हाका सांगात आनी वकील कित्याक आसात म्हाका सांगात